Yes. सो ते लिस्टाचे पयलीं म्हगे नंबर 2 आहलो, आतां न्यू लिस्ट दिलें तेजे म्हगे नंबर ना थिंगा. ते म्हगे रेजोल्युशन कित्याक भायर उडयलें? तुझा विषय तू रेझोल्युशनाचेर ठराव घेता पळय त्या वाचेर मांड कर. पॉयंट ऑफ ऑर्डर किंवा बाकी विषय आसा न्ही ज्या वाचेर त्या वाचेर कर. ना, विषय कसलो तो? Because sir, last time we same केलें. सेम लास्ट टायम म्हगे मणिपूर इश्यू आलो तेन्ना रेजोल्युशन भायर उडयलें. कोंकणीचो इश्यू तेन्ना लास्ट टाइम we same कोते. सेम केल्लें म्हाका. स्पीकर तुझ्या सर विशया संदर्भात एडमिट कोते आनी मागीर लास्ट मिनट भायर उडयताय हें कितें स्पीकर सर? हो रिमोट कंट्रोला भाशेन जालो. अरे दिस इज रॉंग. विषय त्या वाचेर रेज कर हांव तुका सांगता तुमकां. विषय हांव गेल त्या सेशनाकूय तेंच केलो तुमी. येस. स्पीकर सर, कितें जालां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां 5 पांडव म्हणले. पांडव? हय 5 पांडव म्हणले ना, तितून एक बारीकशें मिस्टेक जालो. ती हांव कितें हाल मागीर रिकॉर्डर आनी तितून ताणें शत्रुघ्ना आमकां 5 पांडव सांगलो. सो आय जस्ट वॉन्ट टू टेल 5 पांडव म्हणटा कोण? नकुल आनी सहदेव फुडलोय सांगता तुका हांव. अर्जुन, नकुल आनी सहदेव. तो ना तितून हो 5 पांडव ना. चेंज कर तो रामा भाव. आतां जे चीफ मिनिस्टरान जे सांगलोले जो शत्रुघ्न आमचे मदीं आहा शत्रुघ्न ना. सर स्पीकर सर पांडवा मत ते ना मुखेलमंत्री. आपण 5 पांडव म्हणून घेवचे न्ही. अरे ते सोड ते क्वेश्चन ते म्हणना तुवें शकुनी मामा आणि दुर्योधन कोण ते सांगेल ना तुमचे मध्ये कोण आहा. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, question number 1B. 1B. Answer as circulated. Speaker sir, during the general discussion on budget, I highlight that there is a need to reject Marina at Nausi proposed by private company under the lease agreement with Marmagua Port Authority. It is almost 14 years struggle, and every time locals have opposed it. Honorable MLA of Santandare, Mr. Viresh Borkar, also spoke about the opposition of the public to the Marina project. When Honorable CM intervened and said that this is a green project and it is supposed to provide employment. The reply provided to me to my question, an additional document that we have obtained in the previous assembly session, and that is in the public domain. I would differ with Honorable CM that says that the project is a devastation to the ecology, marine life of the fragile area, and also will destroy the livelihood of traditional fishermen who are predominantly from ST category. Now, with this reply shows that the project proponent has approached GCZMA for the approval. And as per the reply, we understand that the matter is under scrutiny of the department. The people of Nausi and entire Zuari coast are worried. So, my first supplement, the original proposal for the public hearing for the environment impact assessment was withheld due to the public opposition, and even High Court observed that unless CZMP 2011 was finalized, no decision should be taken on this project. Now the requirement of EIA has been exempted from this project as a result of amendment made in the Environment Protection Act by Expert Appraisal Committee of Ministry of Environment of Government of India. As per the reply, the company has approached the... आता company has approached for the NOC. Now the company has approached from the Goa Coastal Zone Management Authority on 15/9/2023. So, पहिलो तो CZMP plan is in 2019 is going on. पहिलो त्याचा जाऊन 2011 फायनल जाऊन ना. आता 2019 अजून फायनलाइज झालं ना. So प्रश्न किती तुझो? प्रश्न नेमको प्रश्न तुझो नेमको प्रश्न विचार. GCZMA has taken any decision on this project before finalizing of CZMP plan 2019. Yes. To decision घेतलो हेजेर 2019 CZMP plan जायनो पहिले. Speaker sir, my honorable colleague has said that CZMP 2019 is under process. Am I right?
2019 is not complete, it's under process. 2000 so पहिला 2011 जाऊ ना म्हणते जाऊन As of today, CZMP 2011 is in force. So we will go by 2011. 2011 I'm on my feet. You have spoken of the High Court judgment. The High Court judgment says that until CZMP 2011 is finalized, this application cannot be entertained. but आता 2019 CZMP चालू होता आता तो अजून फायनल Cruz Silva, answer complete करू दे. 19 फायनलाइज झालं ना सर तो डिसिजन Silva. 2019 will take its own time to be so completed. so As of- 2019 जाऊ पासून तुम्ही रावपा जाय नो No, as of today, 2011 is in force. येस दुसरा प्रश्न तुझा. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आणि that it was prepared by the project proponent to a recognized institute and submitted to the government. It clearly shows that there will be a negative impact on fisheries, and the fact that the Zuari Bay between Sankwada in Marmangwa Taluka and Naushi in Sant Andre has a presence of endangered species called window plane oysters, which is found only in Zuari Bay, here in entire west coast of India, and overall found only in 3 places in the world. The proposed, त्यांना पहिला Marina project, Sankwadi project proposed केला, पण तिंगा reject केला फक्त Arizona लागून. जर तिंग reject केला जाल्यार हिंग कित्याक होता? Same problem हिंगा हा. तो रिपोर्टा सगळे दाखय सांगलो हा, हे सगळे if damage जातली irreversible. जेन्ना ही damage जातली ती पोत्यान मेळपाना जाल्यार सांकवाडे reject जाल्यार हिंग कित्याक reject जायना? Because the circumstances in Sankwal and the circumstances here are different. You have referred to the window pane oysters. That is not available this side. Biodiversity varies from place to place. Because the village of village Panjala, Kurka, Bamboli, whose jurisdiction the project fall has opposed the project on every occasion and had several Ramsabha in Naushi ward to oppose the project. Several other Panchayat, even the municipality of Vasco has opposed the project where Marmara Port Authority operates from, who has floated this idea of marina cleaning, claiming that the entire coast in Goa comes under its jurisdiction. Also, several other panchayat and other organizations, local fishermen, environmentalists called Goenka against Marina, has opposed the project. Also, the fishermen and the locals has opposed the project, even fought in the court. Despite of all this opposition and the threat to livelihood of fishermen, why is the government supporting the project, which claim it is to be green? As per the reply given to me, not a single visit has been conducted by the experts of Goa State Pollution Control Board. Fisheries Department and visit Kerala, Goa Diversity Board and Kerala, Goa State Coastal Zone Management and Agency in Azun Pasu thing visit Kerala. Not a single visit by ministers, even as an environment minister, fisheries minister, MP or not, nor even a Honorable Chairman Pasu thing a visit Kerala. Zala wakita gote. Because I don't understand what makes the honorable member come to the conclusion that the government is supporting this project. Just because the chief minister has not visited. एक पासून department तिंगा visit मारला, पूरा project to forward करते. Pardon me? एक पासून department आणि तिंगा एक पासून मुंच्या तिंगा ते site चे visit मारला. And yet you say the government is supporting the project. And yet you say that the government support is supporting the project. last time CMan सांगला it's a green project and employment देता, तो support करता नो. No, CM has not said that. Statement केला last time it's a green project and employment declared the project. Just one correction. Statement. The Honorable Chief Minister about 3 days on my back. feet. Yeah, 3 days Lord, back, please he sit, I has am made on a my feet. statement. You have Speaker, made a sir, I am on statement, my Chief feet. Minister. What is your issue? What makes you say that we are supporting? I am telling. Statement केला CM it's a green project and तिंगा employment जातले. I am telling you, in my answer I have said that we are yet to take a view on this particular project. Statement केला नो CM statement केला it's a green project and employment दितले. 3 It's a days green back, project. 1 minute. Just 3 days back, Honorable Chief Minister has made a statement that this project is a green project and he will go ahead. That is why. Speaker sir,
हांवें सांगलां की ग्रीन प्रोजेक्ट मरिना सारकिले जे प्रोजेक्ट येता हांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. ताणें जें म्हटलां पळय न्ही, आजून आमी आमचो स्टँड जो आसा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी क्लियर करूंक ना. बरोबर आहा ताजें. आमी खंय त्या प्रोजेक्टाचेर आमी हे दिली क्लियरन्स दिलें, आमी इसी दिली एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंक ना. आजून हाज्या फुडें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्हू, पब्लीक हियरींग दवरलें आहा. डेट अजून दिवंक ना. ताज्या फुडें डिसायड जातलें. पयलींच कित्याक बोवाळ घालता स्पीकर सर? हांवें सांग हें सपोर्ट करपाक जाय. म्हजें म्हणणें आजून ग्रीन प्रोजेक्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. ग्रीन इंडस्ट्रीचेर आमी सपोर्ट करचे ना थिंगा आख्खो एनवायरमेंट डिस्टर्ब जाता, थिंगा लोकल फिशरमॅन थिंगा काबार जाता, थिंगा लोक रावता सगळ्या एसटी कम्युनिटी तरी असो प्रोजेक्ट मुखार Alex Lawrence, Speaker, sir. Alex Lawrence, एक पहले तुका दिता Speaker, sir, let me answer the honorable member. Alex Lawrence. Because sir, see, port actaचेर आमी जायत पावटी उलयत आहा, and it is about ownership of land for the Marmagua Port Trust. आता 1 lakh square meter is the land in question. आमी ह्या प्रोजेक्टाचे हांवें पासून जायत पावटी we have spoken against this project. Why? Because there are a lot of issues. Now, I just want one specific question. CZMP 2011, you said you are going to, it is in force. You have said that you will not do anything other than based on 2011. Now it is already that what you said is right, window pane oyster, it is in Schedule 1. Now I just want I want a clear-cut answer from you. Is this project, can it be done after it has been specified, it has been earmarked for this window pane oyster breeding center? Just one specific question. This area has not been marked for oyster shell. It is What marked was already. marked for oyster shell was Shikali. No, this also is marked. The entire area is marked. One second. The coast is, the entire area is marked. It is not specified. One second. Speaker sir, it is not marked. Huisan exactly boundary marks zalna, but the entire area marked zalya. Okay, let him say that if it is entirely marked, will you take it up or not? That is my answer. Yes. See, my stand is very clear. The government has not taken a decision on the project till today. As far as the government is concerned, the application has been uploaded on the Parivesh portal only on 11th of July 2024. We therefore require time to study the proposal. 11th July 2024 is just 1 week ago. So give us time, we will study, and accordingly we will take a decision after studying various aspects, including the environment impact assessment report. Because I only let it go on record that we have raised these objections because these are substantial and substantial because it is eco-sensitive area. So I would only put it on record that he should consider this before doing anything. Thank you, Speaker. Vijay Sarisai. Speaker sir, since the minister has made it clear that the government is yet to take a decision on this issue, एकूच मंत्र्याक हांव सांगूंक सोदतां, नावशी म्हणटा एक फिशींग वर्ल्ड आनी मार्क जाला जावं ना हें दुसरे भशेन. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे नावशी आसा, हें एक जालें. मेन स्पिकर सर तो मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टरूय बी, म्हणून हांव एक सांगूंक सोदतां, MPT म्हळ्यार नॉट MPA, MPT got into a lease deed with Kargwal Construction when in 2010, 2010 MPTन करगवाल कन्स्ट्रक्शना कडेन लीज डीड केली. कितले जमनीची न्ही, वॉटरफ्रंटाची 1 लाख स्क्वेअर मिटर. आतां त्या टायमाचेर MPT was not the owner of that. So MPT got into a lease deed with somebody without owning the property. Speaker sir, हे म्हजे कडेन लीज डीड आहा. I will place it or I will send to the legislature secretary by email immediately. Major Ports Bill, Speaker sir, 2016 आयले. मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी ॲक्ट 2021 आयलो. ताजे मागीर MPT बिकेम MPA आनी ताजे मागीर IPBक प्रपोजल्स तांणी सबमीट केलो आनी IPBन तांकां पयलीं परमिशन दिलें 2015. पूण मेजर इश्यू कितें आहा स्पिकर सर, कोणाकूय कसलें परमिशन दिवचे पयलीं जमिनीत तर म्हजी न्ही, हांव एप्लाय कशें करूंक शकता? म्हजी जमीन नासतना हांवें काडली आनी युरी कडेन तर लीज डीड केली आनी युरीन एप्लाय केलें. जावंक शकना स्पिकर सर, पयलीं जमीन म्हजी आसपा जाय. सो हांव एक मंत्र्या कडेन मागतां की हो एस्पेक्ट तुमी पयलीं चॅक करा. आनी दर आमकां आनी आमच्या सरकाराक दिसता
की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांचो इंट्रस्ट आमी राखूंक जाय जाल्यार MPTचो एग्रीमेंट खरगवाला बरोबर 2010 जो केल्लो जेन्ना तुमी नाशिल्ले हांगा तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो तो एक्सक्यूज घेया आनी ताका भायर उडया आनी शेतकारांक राखा. येस मिनिस्टर. आनी स्पीकर सर तेन्ना कोण मिनिस्टर आशिल्लो कितें आशिल्लें तें हांव वचूंक वचना. कित्याक वचना? कित्याक MPT तेन्ना गोंयच्या सरकाराच्या अंडर येनाशिल्ली. हांव केन्नाच म्हणना की गोंयच्या सरकाराच्या अंडर MPT आयल्या ना, हांव तें म्हणना. हांव फकत इतलें म्हणटा की MPTच्या बापायचे बेस्ट म्हणून MPT चिंतता. MPT हॅज बिकम अ स्टेट विदीन अ स्टेट. बेतलान मेरेन तांकां लागता. आरोसी बिचार प्रश्न कितें तुजो? हांव एकूच ताका पॉयंट आवट करूंक सोदतां की जमीन म्हळ्यार वॉटर फ्रंट MPTचो नाशिल्लो. नासतना दे वेंट इन टू अ लीज डीड विथ खरगवाल कन्स्ट्रक्शन. खरगवाल कन्स्ट्रक्शन तुमचे म्हऱ्यान आयलां, IPP म्हऱ्यान आयलां, GCZMA म्हऱ्यान आयलां परमिशन दी म्हणून मरिना घालपाक. जमीनूच तुजी नाशिल्ली तेन्ना प्रश्न तूं घेतलो कसो? विल यू कन्सिडर दीस? Speaker, sir, I will definitely consult the learned AG and get back. Yes. But we will definitely Carlos Ferreira. study this aspect. Speaker, this Naushi Marina is a very important issue, and Honorable Minister has made a statement that Shikali Dilna permission kitating oyster pane window pane oyster rasamon. I want to bring to the notice of the House that when this project proponent tene EIA management report dalla, they have said the window pane oyster is the second item in the picture. They've shown that the window pane oysters are there in this Naushim Bay. And I will submit it. There are photographs which are showing. I will send that also. They have put the pictures of it. Now on that, earlier it was Schedule 4 of the Wildlife Act. Now it has been moved as Schedule 2. I'll just pass this quickly. Just, can you... It is gone as Schedule 2 of the Wildlife Act. And I would request you to kindly look at it because this cannot be touched and cannot be destroyed. So you'll have to factor this in when you're considering an application. But another major issue which comes here is, I think the government will be aware that there is a proceedings filed about the ownership of this land. The land, according to me, belongs to the government of Goa. The government of Goa has not granted the land to this project proponent. But they go and apply to MPT for getting permission and they execute a lease deed with MPT. How could they have done this? And I will just quote this. There are 3 copies. One for the Honorable Speaker, one for the Chief Minister, one for the Minister. Can you just pass that? Quickly. So that you can just see this. Can I just read in the meantime? Yes. In page 1 of this, what I've given today, this is section 14 of the Land Revenue Code. All lands, public roads, lanes and paths and bridges, ditches, dikes and fences, on or beside the same, the bed of the sea, please remember, end of harbors, and creeks below the high water mark, end of rivers, streams, nalas, lakes and tanks, and all canals and water courses, and all standing and flowing water, and all rights in or over the same or appertaining thereto, which are not the property of any person, and are hereby declared to be property of the government. So even the thing which is under the water, under the river or the sea, the bed of the sea, up to the high tide mark, belongs to the government of Goa. So it is a completely chicanerous way where they have taken this, gone to MPT, executed a lease, and government of Goa has been left just to watch it. How can it happen? You should have tendered. You should have invited applications. You should have granted the land or refused to grant the land. That's a different question. This is question of jurisdiction. Anything else? No, yes, I'll just. And the last thing, window pane oyster, please look at the page 51, last of this compilation. I've just put the schedule 2 in the previous page at page 49 so that you can see, because there are parts of it. Part F, number 12 down there. Can you see? Oysters, window pane oyster, placuna placenta. So that is in schedule 2. Now there is only one small paragraph I will read. I've given a Supreme Court judgment. Please, I'll just read this and then I'll tell you what is the question.
paragraph 88, which is at page 44, after page 43 on the back side. Paragraph 88. You all get that? 88. Dealing with integrational justice, it has been rightly observed that posterity shall not be treated like dirt. Now please look at the next paragraph. We may also briefly refer to the public trust doctrine and its applicability to matters under consideration. The public trust doctrine looks beyond the need of the present generation and also suggests that certain resources are invested with a special nature. It would be instructive to make a note of a story given in Timothy Patrick Brady in Boston College Environment Affairs Law Review Spring 1990 under the title, "But most of it belongs to those yet to be born." The story relates to a digging of a well at the time of drought, when a Frenchman told villagers of a prudent African solution of digging of a well. Many villagers agreed, but others argued that it will bring people from other villages and they will bring their cattle, and that would increase the pressure on already precious water. The Frenchman told the villagers that why not explain to them that the well is not only for your own village and that they can dig their own. It was then said, water is not only ours, but is a gift of nature from God and must be shared. Ultimately, they concluded it was wiser not to dig the well at all. The moral of the story is that we are trustees of natural resources which belong to all, including future generations. The public trust doctrine has to be used to protect the rights of this and also future generation. So this, as far as environmental matters are concerned, being of this serious concern, and as you pointed out, Shikali Bay tumi muntar oyster, window pane oyster asa, ingaya asa, internationally recognized. I will give you journals in international this thing, where it is recognized that these are the two places of in window pane oysters. So please take care and the steps you will take. As far as your issue on ownership, we will sit together, we will fix a meeting with the AG, and we will get some clarity on this issue. Yes, Viresh Borkar. स्पीकर सर, The window pane oyster. Viresh Borkar. खूप डिस्कशन जालें आनी रिसंटली थोडे 2-3 दीस पयलू सीएमान स्टेटमेंट केलो की मरिना हो प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट म्हणून. आतां ग्रीन प्रोजेक्ट काय कसलो प्रोजेक्ट आतां आमच्या दोतोरान सांगलां की कितें कितें आसा तें, पण हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां जो एलॉय कगरवाल कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड हे जो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता नावशी बेचेर 1 लाख स्क्वेअर मिटर जो एरिया आसा तो उदकान आसा आनी 50,000 स्क्वेअर मिटर जमनीर आसा. आतां 1 लाख स्क्वेअर मिटर जो आसा तो ड्रेजिंग करपाचें आसा. आतां ड्रेजिंग केली म्हणटकीर कितें जाता तो खोल वयतलो भितर आनी जो आमचो फ्लोरा फॉना आसा तो काबार जातलो. इकोसिस्टम बायोलॉजिकल सगळे काबार जातले. आनी आयज ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो सीएमान स्टेटमेंट केलो की ग्रीन प्रोजेक्ट म्हणून, आनी एक सांगपाक सोदता, हो जो एलॉय कगरवाल कंस्ट्रक्शन जे आसा ते बिल्डर बॉम्बेचे बिल्डर आनी तांकां एक्सपिरियन्स मात बसून ना, म्हटल्यार केन्नाच तेंच्यांनी असले प्रोजेक्ट करूं ना. फ्लोटींग जो हे म्हणटा पळय हो प्रोजेक्ट एकूय करूं ना. आनी खंयच्या आदाराचेर जो सीएमान पयर स्टेटमेंट केलो खंयच्या आदाराचेर केलो. स्पीकर सर, आनी एक जेन्ना कोर्टान ना एक बारीक प्रश्न कळपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना हांव क्वेश्चन विचारता स्पीकर सर, एक लक्षात घे, तुका उत्तर दिल्लें आसा, मंत्र्यान तुका उत्तर दिलें. भाशणापेक्षा तुजो स्पेसिफीक प्रश्न विचार, उत्तर मेळटलें तुका. स्पीकर सर, तोच क्वेश्चन करता. जेन्ना हायकोर्टान पेटिशन फायल केलें आनी एजीन गोंयचे एजीन स्टेटमेंट दिला की द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हॅज नॉट कंडक्टेड एनी स्टडीज टू चेक द इम्पॅक्ट ऑन द मरिनाज, द मरिना aquatic life, traditional fishing and river banks. However, the project proponent Kagarwal Construction Private Limited earlier had submitted a draft environmental impact assessment report for conducting public hearing for obtaining environment clearance. Speaker sir, कितें आसा आतां जेन्ना ते मागता आनी सेंटर गव्हर्मेंट हे अजून कोणाच स्टेटमेंट करून सांगूंक ना की सेंटर गव्हर्मेंटाच्या थ्रू तेंच्यांनी कांय पळोवंकूच ना. हांगा स्टेट गव्हर्मेंटूय सांगता आमी कांयच करूं ना, म्हटल्यार पोल्युशन फुडलो क्वेश्चन कॉल आउट करता. जो ना स्पीकर सर, हांव एकूच विचारपाक सोदता, जो सेंटर गव्हर्मेंटाच्या थ्रू एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज ना म्हूण सांगलेली आसा आनी हो रिपोर्ट जो आसा तो हांगा स्टेट गव्हर्मेंटाक पावला आसतलो. आतां जशें सीएमान स्टेटमेंट केला तितून अशें दिसता की तांकां कशें फुडें वचपाक जाय. सेंटर गव्हर्मेंटाचो प्रेशर तुजो प्रश्न विचार. ना स्पीकर सर, म्हाजो प्रश्न सिंपल आसा की हो प्रोजेक्ट
गोंयचो सरकार जो आसा तो स्क्रॅप करतलो काय ना, कित्याक हेज्या पयलू सीएमान पासून स्टेटमेंट केल्लो हो प्रोजेक्ट आमी स्क्रॅप करता, हो प्रोजेक्ट आमी घेयना, हेज्या पयलू इलेक्शनाच्या पयलू, आनी आतां परत तेंच्यांनी परत हाडलो. सो म्हाका तो प्रश्न आसा की हो प्रोजेक्ट जो गोंया खातीर, गोंयकारां खातीर, ट्रायबल विलेजा खातीर, ना तेच प्रश्न करता. मंत्र्या कडल्यान कितें अपेक्षीत आसा? म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा मरिना प्रोजेक्ट एक नावशी, आनी हांव बाकीचे कलीग जेंका लागता, जावं तो रुदल्फ तेका काकरा विलेज ती सायडी बाकीची ऑशेल आमचे हेका जेनिफर मोन्सेराताक लागता, तशेंच बाबूश मोन्सेराताक पणजे लागता, पणजे कारांजली बीन सगळे नुस्तेकारांक लागता, आतोन वाज आसा हांगा तेकाय लागता, कुट्टाय लागता. सगळ्यांक लागता, पूण प्रश्न कितें? म्हाजो सिंपल, तुजो मेन क्वेश्चन तुजो न्ही. म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा की हो नावशी मरिना प्रोजेक्ट स्क्रॅप करतले काय ना सरकार? Speaker, sir, at the outset, कोण I वेस्ट would करता? like to, I would टाइम कोण like, वेस्ट करता म्हणटा? प्रश्न विचारलो मरे. टाइम कोण वेस्ट विरेश करता बाब, बसून घे, बसून घे. प्रोजेक्ट येता, बसून घे. आमच्या लोकांचो लायव्हलीहुडाचो बसून घे. प्रश्न आसा, आमच्या लायव्हलीहुडाचो प्रश्न आसा. टाइम वेस्ट करता म्हटल्यार कितें? सर ताका सांग क्रॉस टॉक बंद कर म्हणून सांग. क्रॉस टॉक बंद कर न्हू. टाइम वेस्ट, ते क्रॉस टॉक पयलीं स्टार्ट बसून घे, केला. बसून घे. टाइम वेस्ट करता म्हटल्यार कितें? आमचे लोक काबार जाता थंय, लायव्हलीहूड सोंपता लोकांचो, धंदे काबार जाता. Say he's sitting. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 विरेश बोरकर तुजो. ना तुका आन्सर कशें मेळटलें तुका? Speaker sir, point of order. He cannot say on him because he is sitting there. And Ubaran Munna, he cannot say. He has to say sorry. विरेश He has विरेश to बाब, say sorry. क्वेश्चन नंबर 2 विरेश बोरकर. अरे स्पीकर सर, ही इंटरप्टेड हिम फर्स्ट. आमचे मिस्टर ऑपोजिशन बसून घ्या, बसून घ्या. दुसरे क्वेश्चन घे. बॉल कोण त्यानं पहिले इंटरप्ट केले. विरेश बोरकर, तर तू येऊन पोवपाक जाय. तो प्रश्न विचारपाचो ना. हांगा प्रश्न घे ना. पोटाक लावपाक शकना आनी वयल्यान पोट मारपाक स्टार क्वेश्चन नंबर 2 चालू आसा स्पीकर सर. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 टाइम वेस्ट करता म्हणटा. सर एकूच मिनिट, एक मिनिट. स्पीकर सर कोणूच उबो रावन उलोवंक ना तेका. स्पीकर सर एल्टन एक मिनिट. स्पीकर सर जोपर्यंत उबो रावन मनीस उलोवंक ना तोपर्यंत ताका इंटरप्ट करूंक ना. तो डायरेक्टली ताका सामकें तोंड तोडून उलोवं शकना. आता तरी उडून उबो रावन उलयता. टाइम वेस्ट करप म्हटल्यार कितें? स्टार क्वेश्चन नंबर 2 विरेश बोरकर. विरेश बोरकर तुझा प्रश्न विचारता तू. स्पीकर सर एक मिनिट. Yes. स्पीकर सर एकूच मिनिट. ह्या हावजाची सँटिटी दवरात म्हणून सांगात. हांगासर क्रॉस टॉक बंद करात. कितें विचारपाक जाय, सांगपाक जाय स्पीकर सर तुमकां सांगपाक जाय. हांगा आरे तुरेची भाशा बंद करात, लोक पळयता. माझ्या म्हणल्यार रिस्पेक्ट सगळ्यांक तुमचे हांकां सांगा मातशें. कोच सांगला. हांव जेन्ना आय एम ऑन माय लेग, हांव उबो आसतना विरेश बोरकर तुझा प्रश्न तू विचारता. स्पीकर सर एक मिनिट. नंबर सर रुलींग सायडींतल्यान कोणूच आरे तुरेची भाशा उलोवचो ना किंवा कोणूच कोणाक अक्रॉस उलोवचो ना. तुमकां सांगतले. इट इज अ ड्यू रिस्पेक्ट टू युअर चेअर. तुमकां सांगपाक जाय. स्पीकर सर एलक्यू नंबर 2C. 2C. Speaker sir, answer the side question. स्पीकर सर एक क्वेश्चन घातलेलो. त्या क्वेश्चनान जे वेस्ट मॅनेजमेंट, आतां वेस्ट मॅनेजमेंट म्हटल्यार कितें? आतां वेस्टाचेर खूब कितें कितें उलयता आमी, पण ज्या लेवलाचेर वेस्ट जे क्लियर जावपाक जाय, जावं डंपिंग जाता हें जायना. सो आमी क्वेश्चन घातलो. हांव स्पेसिफीक एक पयलो क्वेश्चन हांव मिनिस्टराक विचारपाक सोदता, कित्याक तुमी मागीर परत म्हणटाले तुमी कितें करता काय. इफ द GWMC has paid contractors, namely CDC, Center for Development Communication Trust, to collect all dry waste from all village panchayats and institutions around the state, then why Goa is flooded by plastic waste? And when CWMC has an app-based platform for waste collection within 48 hours, does this means the app platform has failed? सिंपल. हो प्लॅटफॉर्म ॲप प्लॅटफॉर्म तो फेल जाला काय म्हणून आन्सर जाय म्हाका. What is your question actually? Whether your app has failed. Sorry? इनलिगल जी गार्बेज डंप जाता No, any ऑल ओव्हर specific- गोवा, No, ऑल ओव्हर any- गोवा इनलिगल गार्बेज डंप जाता आनी तुमी एक ॲप काडला. You are talking about- you are गार्बेज talking about- डंपिंग हेका लागून ॲप काडला आनी 48 आवर्सा भितर आमी तेजेर सोल्युशन हाडटले म्हणून तुमी मेन्शन केला आनी प्लॅटफॉर्म दिला. सो हो प्लॅटफॉर्म सारको चलता काय कितें? Because sir, as far as the Goa Waste Management Corporation is concerned,
we have got basically these 3 contractors. I think I have here already given the same. Yes. Okay. And GWMC collects waste as per the request received by the village panchayats. So as and when we receive any request from the village panchayats, that's the time GWMC collects the waste. So, Speaker sir, एक मिनिट एकूच ऍड करता स्पीकर सर सगळ्यो ग्रामपंचायती आनी म्युन्सिपालिटी हांची स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा वेस्ट कलेक्शन करप ओके वेस्ट सेग्रिगेशन करप वेस्ट सगळे प्लास्टिकचे एकी कडेन करून मागीर आसा तशें आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक दिवप आनी थंयच्यान ते कलेक्ट करतात पूण तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आज सगळ्या जाणांनी आनी ताच्या खातीर सरकार तांकां वेगळे फंड्सूय दिता म्हणजे वेस्ट कलेक्शन करपा खातीर ताज्या भायर आमच्यो म्हणजे फॉर एग्जाम्पल द सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आनी काकोडा वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हेंची ज्युरिडिक्शन्स आसात ह्या ज्युरिडिक्शनांतलो वेस्ट जो आसा पळय न्ही हे कंप्लिटली दोनूय प्लांट जे आसा हे आमचे कलेक्ट करतात म्हणजे कोस्टल बेल्ट पूर्णतः नॉर्थ आनी सावथांतले जे आसा पळय न्ही तेंची एक ज्युरिडिक्शन आसा तितूंतलो सगळो ते वचून हाडटात आनी हे अपडेट करीत आसतात म्हणून आतां खंयसरूय बी म्हणजे प्रत्येक जाण खंयसरूय काडटात वेस्ट आनी हाडटात आनी कोणूय म्हणजे बरेचशे कॉन्ट्रॅक्टरूय आसात जे थोड्या हॉटेलां कडेन अटॅच्ड आसात ते हाडटात आनी वेस्ट काडटात आनी गांवांनी उडयतात खंयसरूय नो डावट आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन खूब बरें काम करता बट तेणी जशें म्हटलें म्हणजे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पंचायत किंवा म्युन्सिपालिटी तशें जर आसत जाल्यार आयजूय बी आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन थंयसली वेस्ट येवन जी आहा ती व्हरता स्पीकर सर जसो मिनिस्टरान रिप्लाय दिला आणि तितून 3 कॉन्ट्रॅक्टरांची नांव घातला सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन ट्रस्ट कर्नाटका कमर्शियल अँड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन BVG जे सॉलिड वेस्ट जे आसा जावं ते कलेक्शन करता करेक्ट सो आतां हितून कितें जाला स्पीकर सर रिसंटली एक कंप्लेन गेल्ली जे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्यान एक कंप्लेन गेल्ली आनी थंय मेन्शन केल्लें की हांव रीड करता हायलायटींग द गार्बेज मिसमॅनेजमेंट इश्यू फेस इन आवर लोकॅलिटी जो बाटीम गांव आसा वॉर्ड नंबर 7 हांगासल्यान फेलेसियो फेर्नांडीस हेणेन आनी बाकीचे विलेजस आसा ही कंप्लेन म्हाजे कडेन आसा ते विलेजांनी कंप्लेन केल्ली की गार्बेज ही डंप जाता शेतान घालता सॉल्ट पॅन सायडीक आसा आनी ती गार्बेज पुरता करेक्ट ती कंप्लेन केली आफ्टर दॅट जो डिपार्टमेंट आसा डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयले जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे येयले वेस्ट मॅनेजमेंटाचे येयले ते ऑफिसर येयले सायट विजीट केली तेंच्यांनी सायटीचेर पळयलो कितलो डंप जाल्लो आसा थंय 2 सर्वे नंबर आसा एक सर्वे नंबर 63/1 कोमुलदाद ऑफ बाटीम आनी दुसरो सर्वे नंबर आसा तो 39 ह्या दोनूय सर्वे नंबराचेर इन्स्पेक्शन जालें सगळो रिपोर्ट येयला आनी रिपोर्टूय आसा आमचे कडेन स्पीकर सर तरी पूण जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें इन्स्पेक्शनाच्या रिपोर्टाचेर क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की थंय गार्बेज डंप जाता थंय सॉल्ट पॅन 5 मिटराच्या डिस्टन्साचेर आसा थंय सॉल्ट पॅन जो एग्रीकल्चर आसा तो 5 मिटराच्या डिस्टन्स आसा वॉटर बॉडी 5 मिटराच्या डिस्टन्साचेर आसा आनी तेजे नंतर जो डिपार्टमेंटान एक फायन म्हणून घातली 25,000ची आनी तितून आनी एक पॉयंट घातलेलो की तो जो आसा ती रिकवरी करपाक जाय पण अजून पर्यंत ती रिकवरी कांयच जाल्ली ना सो म्हाका मिनिस्टराक एक दुसरो म्हाजो प्रश्न आसा स्पेसिफीक प्रश्न आसा स्पीकर सर अ स्पेसिफीक क्वेश्चन इज ऑन इन्स्पेक्शन कंडक्टेड बाय GWMC and GSPCB which has confirmed that Mr. EnviroWise services owned by John Fernandez has violated all pollution control norms by illegal dumping and burying of waste at Batim village of Santandre constituency, which is also stated which is mentioned on the report as per LQ number LQ number 2A, and also stated to immediately stop the dumping of unsegregated solid waste and several. प्रश्न किती? ना what प्रश्न आसा? Several similar complaints are received against him. So has the department returned to concerned panchayat and establishment from which this contractor has been collecting the garbage, and if he is still collecting the garbage, where he is disposing it? Speaker sir, as far as the dumping which took place at Bati village, dumping has been stopped after inspection conducted by Goa State Pollution Control Board, and fine also has been paid by the contractor yesterday to State Pollution Control Board. Now, first and foremost, GWMC has got nothing to do basically as far as the dumping is concerned there, because there was a contractor who was appointed by the panchayat
to do away with the waste. Now it is this contractor, that is why the Goa State Pollution Control Board has put a fine on this contractor, and he has been blacklisted even by Goa Waste Management Corporation. स्पीकर सर हांव मुद्दम फोटोज दाखोवपाक सोदता हे रिसंट फोटोज आसा डंपिंग बंद केला म्हणून म्हाका स्टेटमेंट दिला तेका लागून दाखयता फोटोज आनी हे शेतान आसा आनी कोमुलदाद लँड कोमुलदाद म्हटल्यार रेवन्यू डिपार्टमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ओके आनी हो जो फोटो आसा ही कालचो फोटो आसा कालचो जो सेम कॉन्ट्रॅक्टर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा स्पीकर सर हे पळय टोटल गाडी काल रातचो हांव गेला आनी हे फोटोज काडल्या हे पळय हांव टेबल करता ह्यो सगळे फोटोज Speaker sir, as far as गार्बेज ट्रक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हाडून वता मिनिस्टराक खबर आसा डिपार्टमेंटाक खबर आसा nothing to do with GWMC. स्पीकर We सर have got nothing to do with it. It was a private contractor. It was no inquiry was we already did an inquiry and all. Report had already been submitted to Goa Pollution Control. This is yesterday's. This is yesterday's and this is yesterday nights. See, right now I have got information as far as the Goa State Pollution Control Board is concerned to saying that this thing has been stopped. Dumping of the garbage has been stopped. तेच सांगता स्पीकर सर म्हाका तेच सांगपाचें लास्ट क्वेश्चन स्पीकर हांव एक क्लियर करूं स्पीकर सर कित्याक हो जो डंपिंग जाता आयज कॉन्ट्रॅक्टर तो मात पासून भियाना शांतपणे विचार तो करता शांतपणे विचार तुझो लास्ट स्पीकर सर एकूच मिनिट खंयचोय ट्रकान हाडून जर डंप केलो आसत जाल्यार तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो ट्रक आसतलो अशें न्हू हांव त्या खातीर म्हणटा जर तो ट्रक खरेंच ताका दिसला आनी तो जर डंप करता न्ही तेणी एक कंप्लेन पुलिशे कडेन दिवची तो ट्रक सुद्दां सीज जो आहा पळय तो ट्रक सीज करता आमी जाला कितें खबर आहा खंयच्याय हॉटेलाचो खंयचोय भायलो ट्रक हाडटात गाडी भरून आनी रस्त्याच्या सायडीक वचून खंयसर वचूंक मेळटा पळय न्ही थंय ते हाडून वतात हे गांवांनी वचूंक लागल्यात त्या खातीर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक तेजेर सुरवात केल्या एक कंप्लेन म्हणजे आमी जे पुलीस विजिलन्स आसात त्या विशयाचेर पण तुका दिसलें आसत न्ही तूं एक कंप्लेन जी आहा ती पुलिशे कडेन कर हांव टोटली इन्क्वायरी करता तो ट्रक सीज करता डायरेक्टली आनी कोणाचो कोयर आनी कितें पळय न्हू तें फायनलायज करता व्हेरी गुड Alex Lawrence, स्पीकर सर म्हाजो लास्ट क्वेश्चन उरला स्पीकर सर आन्सर दिवना म्हाका स्पीकर सर सीएमान सांगले व्हेरी गुड सीएमान सांगले ऑलरेडी कंप्लेन फायल केल्ली आसा मुख्यमंत्र्यांक उत्तर दिलें स्पीकर सर ऑलरेडी कंप्लेन फायल केल्ली आसा पुलीस स्टेशनात आनी तेजी एक्शन जावपाक जाय मुख्यमंत्र्यांक तुका assurance दिली मरे तुका. स्पीकर सर आनी एक सांगूंक सोदता मुख्यमंत्र्यांक तुका assurance दिली मरे तुका. स्पीकर सर Alex Lawrence. स्पीकर सर आनी एक सांगूंक Alex Lawrence. स्पीकर सर म्हाजो मेन क्वेश्चन आसा Alex Lawrence. स्पीकर सर तुझा प्रश्न स्पीकर सर तुम्ही विचारना I am on my feet. तुम्ही विचारना स्पीकर सर हो सेम कॉन्ट्रॅक्टर विलेज पंचायतीचे हे घेता Alex Lawrence झाले तीन Because sir, I want to ask the honorable minister. बसून घ्या स्पीकर सर जोपर्यंत ऍक्शन जायना जोपर्यंत ऍक्शन जायना जे गार्बेज घालताय तेंचेर स्पीकर सर जोपर्यंत ऍक्शन जायना जे गार्बेज घाताय तेंचेर तोपर्यंत हें बंद जाचना आमकां लेजिस्लेशन जाय बंद करपाक Reggie, लेजिस्लेशन Speaker sir, the pollution अरे मुख्यमंत्र्यांक assurance दिले मरे board has issued a letter to all panchayats. मुख्यमंत्र्यांक दिले तुका Pollution Control Board has issued a letter to all panchayats on 12/7/24 not to engage the services of this contractor. yes Alex Lawrence They have cancelled all the thing, even Santa Cruz and all. There were three Alex Lawrence. panchayats, Santa Cruz and Chimbel. And Chimbel. Because sir, it is the same part. Pollution Control Board has already issued a notice that none of the services will not be utilized for this contractor. Yes. Because जोपर्यंत ऍक्शन जायना कोणाको ते लेजिस्लेशन जायना कित्याक कोण येता गार्बेज उडयता आमगे गांव हांवें ऑलमोस्ट एवरी मंथ 3 पाटी 4 पाटी हांव गार्बेज काडटा फॉरगेट अबाउट वॉट इज हॅपनिंग एवरीवेअर एटलीस्ट इन माय जोपर्यंत तुकोडे हें ना लेजिस्लेशन ना बंद करपाक कोण दोत तेका अरेस्ट करून भितर उडोवपाक पुलीस देखून जर तूं गेले पुलिसा कडेन ते उडयत हांव चीफ मिनिस्टर सांगता तूं जर गेलो पुलिसी कडेन ते उडयत सांगले पुलीस कांय करना 3 महिने गाडी भितर उडयता देर इज नो प्रोविजन ऑफ द लॉ स्पीकर सर सांगता पुलीस जोपर्यंत वन सेकंड नाव चीफ मिनिस्टर कितें सांगता आपण हें करता म्हण लेजिस्लेशन जोपर्यंत तेका लेजिस्लेशन जायना आनी कोण भितर पडना तेगे गाडी भितर पडना वो तो भितर पडना हें बंद जावपा ना आनी कित्याक बंद जावपा जाय कित्याक आट्टाय गार्बेज उलयताय आनी फोटो आमगे सारके आज काल हें केला
Just now, the Honorable Minister said that if requested by the panchayats, कितें आसता हे आमचे C category पंचायत आसता नाजाल्यार 7 member पंचायत आसतात ती I know contractors charge around 2 lakh नाल्यार 3 lakh per month to collect garbage from a panchayat. So हे धाकट्यो पंचायत आहा तेंचे कडेन घोडो ना हें. So if they request you, if they make an application to you, will you collect their waste free of cost? I want to know, free of cost. And secondly, is the highway garbage being collected by you? Means, जितले highway ha, तेजी garbage थंयसर पडटा ती तुमच्या डिपार्टमेंटान collect करता. I just wanted to know. There is a contractor from the Karnataka Commercial and Industrial Corporation Private Limited for collection of littered waste along highways and major district and town. You all are So this doing contract, yeah, we are doing that. Now, as far as your other question, what you asked is whether panchayats, see, there is a certain amount which has been given to the panchayat by director of panchayat. For ते बंद केले सर ते 2 लाख दिताले ते बंद केले. No, now that is the reason we had discussed with, we are in discussion that we want to see that waste management basically should be for waste collection of throughout Goa, for all the panchayats. Then once we decide on this, then only I think we will find a remedy to this problem. Otherwise there's dumping on these contractors and all, any panchayats take the contractors, hire the contractors, and then they start, instead of, they don't even actually look at whether that contractor has got a place basically to segregate the waste, or then the contractor just takes it and dumps it anywhere on the way. So that is the problem what we are also facing. That is the reason we have discussed with Honorable CM. We will come with some solution to this problem. We will try to see that as far as waste management corporation is concerned, we'll deal with all the waste throughout Goa. Speaker sir, there is a legislature already asa. फक्त ताका हे जे आसा पळय न्ही 50,000 आसा आमी फक्त आतां गाडयेचे परमीट कॅन्सल करपाचो आहा पळय न्ही ते ताका अमेंडमेंट करपाक लायता सो दॅट तेंच्या गाडयांचे परमीटूच जे आसा पळय न्ही हे ट्रक जे इनवॉल्व करता एका वर्सा खातीर डायरेक्ट तेंचे परमीट जे आहा पळय ते कॅन्सल करता ती रिक्षा आसूं किंवा ते ट्रक आसूं म्हणजे कोण आनी गाडयो एंगेज करचे ना तितके बरें जातलें. Start question number 4. Just one question. 3 to Wednesday 3. 3. Yeah, 3. Honorable Speaker, just before, Honorable Speaker, just one small thing I want to make a suggestion, just in suggestion. Honorable Chief Minister has said that the truck will be detained for 1 month, but with next day it will be released by the court. I would only suggest suspend the registration for 1 month. That will be done. That will be effective. Venzi is not there. But it is joint. It is joint. But when the main question is of the Venzi, to vitru shakana according to the rule. Speaker sir, you all have joined this question. Speaker sir, I will cite you 1 second. Last assembly session, same happened. 3B, tumi join kela. We are joined in that. 4. Sankalp Amonkar. Can go through rules. Speaker sir, we can call, we are allowed to call this question. You check. Carlos was absent last time. Last time you asked. Sankalp Amonkar 4. Start question number 4. When you were joined. Sir, I would like to take the LAQ number 4B. Not there, he was outside. 4B. 4B. No, even here we are the lead. No, you are not the lead. He was the lead. Speaker sir, एक clarification जाय. जे आता आमगेले हे question आहे. आता clubbing कोण कोदा? Clubbing koda legislative secretary. And then it is shown as 3B. Because of we are at LAQ number 3. This has been done in the past. ये कैसलो कायदो? Bharat Lane, Dastero, Sada. Mukhyamantri, I will challenge this. Same thing was allowed. I will place it on the table of the house. Some minor and major. Because sir, Opposition leader. ताका इंटरप्ट करना का बसून एक मिनिट as per rule जे आसन rule समजून घ्या My पहिले. rule आमका लागताय. Rule jenna. The same thing has happened last time. I will raise this same thing. ताका इंटरप्ट What measures are in Last place? time I same issue आलो. मेंबराक इंटरप्ट करना का तू बसून घे. Prevent Interrupt kuda speaker sir. आमका कायदे. Yes. Tank नाही कायदे. काय जी सगळं ये बस sir. इसले काहीच ना कायदे. सगळे अंडा कानूना भाषेन चालवता. हे किती speaker sir? संकल्प आमोणकर
Yes, Please Solid. ask your question. सर म्हजो फर्स्ट क्वेश्चन आसा Yes. May I know from the Honorable Minister for Revenue as to what measures are in place prevent and measure disaster in this area and risk mitigation plans for the residents of the area under disaster management in the event of natural calamity. Speaker, sir, government has identified and mapped potential areas with possibility of occurrence of landslides in the state, including Marmagua constituency, and the same has been included in the same state disaster management plan 2024. This is as far as Marmagua is concerned. Yeah, only Mormugao. The Deputy Collector of Marmagua Taluka has directed the Talatis to keep a strict vigil on the landslide-prone areas identified by DDMA and also inform the local bodies to immediately respond to the emergency for evacuating the people residing in such areas. Speaker, sir, during last 2 years, landslides are experienced at many places in Mormugao constituency. The official from Revenue Department in Mormugao, including Deputy Collector Mamredar Talati and their team, visited this area for site inspection. Speaker, sir, necessary reports are prepared and letters are sent to the Deputy Collector under disaster management at various such as PWD Roads and Building Division and Water Resources Department for taking necessary measures to avoid further damages. As per the answer provided, there are about 8 locations where the landslide has been reported in last 2 years. And the area mentioned केलेले आसा, Speaker sir, that is Rumdawada, Jetty, Bogda, Bharat Lane, Destero, Sada and Harbar. Speaker sir, I would like to request our Honorable Minister that inspection jata, Deputy Collector येता, Mamledar येता, Talati येता, सगळो inspection jata and they send that under disaster management inspection jata. तर गेली 2 वर्सां. In 2022, जे लँडस्लाईड जालेले माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इन मुर्मगोवा जी जेटी एरिया असलेली आणि आमची बोगदा एरिया असलेली हांगा 2 कडेन लँडस्लाईड जाले आणि हे 2022 जे लँडस्लाईड जाल्लेले तेंचो रिपोर्ट केलो आनी धाडलो. आयज पर्यंत मिनिस्टर सर थंयसर कसलेच रिटर्निंग हॉल बांदलेले ना, कित्याक एक्शन घेतले ना. जेन्ना आमी फॉलो अप करता जाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा कितें आमचे कडेन डायरेक्ट फंड ना जे आमी काम करूंक शकता. वी रायट इट टू PWD कडेन जेन्ना आमी उलयता जाल्यार PWD म्हाका सांगता कितें आमचे कडेन जे फंड्स डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर काम घेवपाक लागून आमचे कडेन फंड्स कसले अलॉट केलेले ना म्हणटा. एंड ऑल माय फायल्स वीच आर बीन सेंड बाय डिजास्टर मॅनेजमेंट ह्यो टोटल म्हाज्यो 8 फायली आसा सर, जे 22 23 आनी आतां सुद्दां 24 परत लँडस्लायड जालेले आसा आनी 8य फायलीचे रिमार्क आसा एस्टिमेट अंडर प्रिपेरेशन. अजून पर्यंत एक फायल क्लियर जालेली ना आणि 2009 आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ज्यांची घरां थंयसर हेजे लँडस्लायडीन डॅमेज जालेली विथ अलॉंग विथ आमचे चीफ मिनिस्टरान तांकां रिहॅबिलिटेशन बोर्डान रावपाक प्रोविजन केल्लेलें आसा. ते रावल्यार लोक कितें आपल्याक बाबा केन्ना ते घराचेर रिटर्निंग हॉल बांदतले आनी आमचें तें काम जातलें. सो दीस आर मेजर इश्यूज. हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन स्पेशली आमच्या मंत्र्या कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालचें. Speaker, sir, as far as disaster management is concerned, once we receive any complaints like for retaining wall or any other damages which has been created, and to do or to repair this thing, we don't have the funds. It is a department of PWD and the WRD department. I will just see Goa State Disaster Management Authority constitutes of states departments including fire and emergency services, PWD, WRD, Goa Police, Electricity regarding placing of disaster management fund at the disposal of the departments like PWD, WRD for taking up the civil works. Government does not allocate separate funds for disaster management to the line department. However, as subsection 1 and 2 of section 49 of Disaster Management Act 2005, every ministry or department of the Government of India shall make provisions in its annual budget. So, in the annual budget, when we make this thing, they should keep a separate provision basically for these things, which may not have been done.
So that is the reason then afterwards department says that we don't have the funds to the thing. Our thing is whatever, we act like more of a postman. If anything is there, our Talati basically takes the, goes and visits the sites, takes the report and reports it back to the concerned department. And then afterwards the department basically has got to do the follow-up. स्पीकर सर जे आमकां आन्सर दिला हांव मान्य करता बट खंय तरी ऑन ह्युमॅनिटी ग्राउंड्स जे लँडस्लायड जाता हय जे ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर जे स्पीकर सर असली केसीस आसता आनी जे स्पेशली डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर आसता ती खंयचो तरी PWD डिपार्टमेंटान ऑन प्रायोरिटी जे प्रपोज करता डिजास्टर मॅनेजमेंट थंयसर म्हाका दिसता हे ऑन प्रायोरिटी हे जावपाची गरज आसा नाल्यार हे लँडस्लायड जायत रावतले. Coming to question number 2, will the Honorable Minister for Revenue inform the House that how much is the fund received under disaster management from center and also from the state budget? And why isn't the same is utilized to construction of retaining to protection hall at this landslide area reported? कित्याक अजून पर्यंत जे म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळो आसा आन्सर मेळ्ळे आसा तेज्या भितर जो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून फंड येयलेलो आसा फॉर 2022-23 इज 9.60 crores आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून येयलेलो आसा अमावंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर ओके आमचो 2023-24 परत सेम अमावंट 9.60 आनी स्टेट गव्हर्मेंटा कडसून 2.40. So this is the amount. So whether this amount is been utilized for such type of thing, कित्याक सर आमकां आतां जेन्ना मामलेदार तेंचें इन्स्पेक्शन करता तांकां जे कितें थोडेशे हेल्प करपाचो आसता तोवूय हेल्प करपाक आमकां स्पीकर सर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून मेळना. हांव स्पेशली चीफ मिनिस्टरा कडेन वचून सीएमान तांकां हेल्प केलेलें आसा अंडर सीएम रिलीफ फंडांसून बट हे जे पयशे येता थंयसून आमकां तांकां त्या लोकांक डायरेक्टली हेल्प जावंक जाय स्पीकर सर. सो हांव मागता हे फंड जे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचे हे फंड ते यूज करचे. जे पयशे येता ते वॉल आनी हे बांदपाक न्हू हे पयशे येता म्हणजे इक्विपमेंट बी घेवपाक. सो इक्विपमेंट कितें आहा तें आमी घेतलेलें आहा आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्साक आमी दिलेले आहा इक्विपमेंट्स. नाव एज फार एज डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी डज नॉट बिल्ड रिटेनिंग वॉल्स. All departments keeps provision in the budget. So it is, you will have to this thing with the PWD department and WRD department. We, whatever, once we receive any request, we basically convey that request. We make a report from the, as I said, from Talati, Mamladar, and the Deputy Collector basically sends the report to the departments. And the department has basically got to take up the work. स्पीकर सर माझे इतलेच आसा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक आनी तशें आमचे गोंयचे मुखेलमंत्रीक डॉक्टर प्रमोद सावंताक कितें हे जेन्युइन केसीस आसा 2022-23 आनी हे 2024 आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी जेटी एरिया हर्बर हांगा लँडस्लायड जाल्लेली आसा. सीएमान आमकां खूब हेल्प केलो आसा तांकां रिहेबिलिट केलेलें आसा. रिहेबिलिटेशन बोर्डान तांकां रावपाक रूम दिल्लेले आसा. तांकां अंडर सीएम रिलीफ फंडान हेल्पूय केलेलें आसा. बट तांकां खंय तरी रिटेनिंग हॉल प्रोटेक्शन हॉल बांदले न्हू जी आतां ते म्हणटा कितें तर रिपोर्ट अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडसून PWD कडेन गेला रोड्साक आनी बिल्डिंग्साक ऑन प्रायोरिटी ह्यो केसी जी आसा अंडर डिजास्टर मॅनेज ह्यो मातशे प्रायोरिटीचेर घेवची चीफ मिनिस्टर आनी मातशे हे जाग्यार उडोवची साहेब. स्पीकर सर डिजास्टर ह्या दिसांनी खूब जातात. आमी पळयल्या लँडस्लायड जाले तें जें संकल्प बामणकरान सांगलां खूब सगळ्या कडेन जालां. जंय घरां मोडल्या थंय थोडे रुलींग पार्टीच्या आमदारांनी डिक्लेअर केलां की PWD घर बांदून दितले म्हणून. स्पीकर सर हो PWD बांदतना ताका कितें प्रोसिजर आहा कित्याक आतां मंत्र्यान जें उत्तर दिलां ते प्रमाणे मंत्र्याचो डिपार्टमेंट पोस्टमॅन म्हळ्यार ते काडटा आनी धाडटा PWD ते टेंडर करतले हें करतले तें करतले करून तें जाणटे जातले आमी. ताजे पयलीं कितें फास्ट ट्रॅकिंग आहा काय म्हणटा कित्याक हे डिजास्टर आतां खूब जावपाचें आहा. ओझोन लेयर डिप्लिशन ग्लोबल वॉर्मिंग हाजे खातीर पावस वाडपाचो आहा डिजास्टर चड जावपाचें आहा. सो यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड. आतां हांगा जालां कितें की डिजास्टर मॅनेजमेंटाक कांय व्हडली पावर ना अदर दॅन आयडेंटिफायींग एंड सेंडींग इट टू PWD ऑर WRD. आतां आमचे म्हजे मतदारसंघान हें जाल्लें आहा ताका जालां तशेंच म्हज्या हातून जालां ताजें मातशें व्हडलें जावंक शकता पूण आमचें ऑलरेडी जाल्लें आहा. एक मनीस मेला न्हिदतना घर कोसळून असले हांकां रिलीफ कशी दिवप आनी कोणें रिपेर करप. मडगांवां एक अशीच केस जाल्ली आहा घर कोसळ्ळां मडगांवच्या आमदारान डिक्लेअर केलां की PWD घर बांदून दितले म्हणून. हांवें खंयच स्टेटमेंट करूं ना
की PWD बांदून दिता म्हणून. हांवें पेपरार वाचलां. हां, पेपर ते कितें छापतात. हांवें पेपराक पयलो ना पेपरार हांवें वाचलां आनी कशें स्वप्नां पडपाचें म्हजो पयलो इंटरव्यू त्या इन्सिडेंटाचेर थंय कोण कोण पॉलिटिसायज करपाक सोदता, कोण वता. खासदार जावन खेपे येवन गेलो. विमल शिरोडकार म्हणटे होमगार्ड, आमी वळखता ताका, 4 फावटी सत्कार केला हांवें ताचो. म्हाका कोणें सांगपा नाका ताचें कंडिशन कितें आनी कितें आहा तें. आमी थंय म्हटलं फिलॉन्थ्रॉफिस्ट एक अरेंज केलो हू सेड ही वील कंस्ट्रक्ट. PWD कंस्ट्रक्ट करता म्हणून हांवें खंयच स्टेटमेंट. स्पीकर सर तशें जाल्यार म्हाका PWD मंत्र्या कडच्यान स्टेटमेंट जाय. कलेक्टरेट बी चीफ मिनिस्टर दॅट वेदर PWD अशे लोकांक जे लोकांक त्रास जाल्या, घरां मोडल्या, तांकां रिलीफ दितले ओ दिवचे ना. स्पीकर सर हाजो डिपार्टमेंट आय एम ऑन माय फीट स्पीकर सर. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कंपेन्सेशन दिता. कंपेन्सेशन ताजो डिपार्टमेंट दिता. स्पीकर सर गिव्स कंपेन्सेशन. हो सिनियर मेंबर मंत्री जावंक सोदता, जावचे पयलींच भाशणां दिवप ना. खंयचे मिनिस्टर कितें चीफ मिनिस्टर हांगा आहा, चीफ मिनिस्टरान सांगचें. बसून उत्तर दिता. स्पीकर सर हितूर 2-3 गजाली. जेन्ना त्या मडगांवांतलो इन्सिडंट जालो पळय न्ही, रिटायर्ड होमगार्ड, हांवें पयली म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी ती अलोन एकटीच रावताली. तिका म्हटल्यार आमी आमच्या हितूर आमची प्रोविदोरियाची होम्स आसा, त्या प्रोविदोरियाच्या होम्सांत तिची रावपाची आनी सगळी तिची काळजी घेवपाची आमची तयारी आसा. त्या खातीर तुजें घर पडलां, तूं येवन थंय राव म्हणून तिका रिक्वेस्टूय केली. ती म्हणपाली ना आपूण रावना म्हणपाली, आपूण जरी एकटी रावतालो, आपलो भाव खंय तरी रावता, हे भाटकाराच्या हितूर घर ते बांदपाक दिलें जाल्यार मागीर केन्ना तरी तांकां मेळटलें. आनी हे तो म्हणलें तुजो विशय, बट तुजी पूर्ण काळजी घेवपाची जबाबदारी सरकारची आमची आसा, कारण बींग अ रिटायर्ड होमगार्ड तितकी आमी काळजी घेता म्हणून. हो एक विशय जालो. तेजी काळजी आमी घेवपाची. त्या खातीर बगीत कोण वचून जे थंयसर ढोल वाजयता पळय न्ही, आपूण हें करता तें करता, दॅट इज एन आत्तां कशा नवीन आहा म्हटल्या उपरांत चड ढोल वाजयता ते वाजोव, दॅट इज डिफरंट स्टोरी. ओके. दुसरी गजाल ऑनरेबल दिल एक्सप्लेनेशन दिलें. एकूच मिनिट दुसरो तेजो उरला. आमी आमच्या अटल आश्रा स्कीम ह्या योजनेच्या अंतर्गत 2.5 लाख रुपया दिता. ती स्कीम आनीक सुटसुटीत करपाची आसा आमी. अशी जी घरा कोणाक बांदपाक जाय आनी खरेंच पडल्या आतां कितें जाला वन टायम एकूच मिनिट सांगता. सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या इन अ लँडस्लायड, धाण करून काबार जाल्ले आहा, ते गरीब लोकूच, पूण देवर इन अ बिल्डींग. आतां तांकां कशें करप आमी रिलीफ. स्पीकर सर, जर अशी म्हणजे डिझास्टर जावन जर कितें जालां आसत, कलेक्टर आयक, डिझास्टर जावन जर कितें आसत जाल्यार इट इज अ गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. गव्हर्मेंट तांकां कितें जाता पळय न्हू, मेजर प्रमाणात मदत करपाची सरकाराची तयारी आहा. इफ इट हॅपन्स, आतां तेजी स्वताचें जुनें घर, आयक न्ही म्हाजें, हांव सांगता मरे तुका, काल रिपोर्ट पेपरार आयिल्ले आहा, तुजो कलेक्टर गेला थंय, ताणें रिपोर्ट दिल्लो आहा तुमकां की अशें जाल्लें आहा, कोसळ्ळ्या आनी फ्लॅट डॅमेज जाल्या. तांकां रिलीफ कितें दिवंक जाय? एट प्रेझेंट आमी 2 लाख रुपया जे आहा पळय न्ही, हे डायरेक्टली डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत तांकां अशें जे कोणाचें घर फ्लॅट आसूं किंवा घर आसूं, ताका आमी 2 लाख रुपया डायरेक्ट दिता. पर हेड, पर हाऊस. बरें मुखेलमंत्री बरें. स्पीकर सर, हो प्रश्न जेन्ना डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे जे आहा, सी आय वूड जस्ट लायक टू हायलायट फ्यू थिंग्स टू दी ऑनरेबल मिनिस्टर. Now, to manage these various disasters, you rely on PWD, WRD, fire and emergency. And for when heavy equipment is required, it is procured from agencies like Goa Shipyard, MPT, Indian Coast Guard. And when I had asked a reply, Speaker sir, Maga reply dila ki the equipments that you have, within your, you have one desktop, one printer, one LED screen, one landline phone, as per your reply. And the fitness of this disaster management, whatever equipment is required. Now, fire brigade, Speaker sir, or 2006 model aha, as per your reply. Ambulance is 20 years old. Speaker sir, je up the mitra mutuye launch kelne. Now, yeah. And Speaker sir, you have given us, I had asked for whether details of exact training is done. Whether training was done for them. You have given me, there is no mention of in the reply, what type of training is done. What it sees, Speaker sir, is most of the people are from Sattari, Penn and Kankon. Whether training was done for them. Number 2, reply dil naam ka. Speaker sir, jo or location ha, especially Murmugaon,
जे गोवा शिपयार्ड आहा, मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट आहा, इंडियन नेव्ही आहा, कोस्ट गार्ड आहा, all these are within 5 kilometers of the radius of Murmugaon. Speaker sir, there is airport also there. So if a disaster happens, what is your preparation? Will you look at strategic locations more with MOPA coming in, or will you still be on this only? Area Lemong, question Sopta. Grover, Sri Kalu Serera. Speaker, I draw to the attention of the House to the poor and dangerous condition of the Aldona market, considering the collapse of portions of structure yesterday, which requires immediate clearance of the file for reconstruction of Aldona market and urgent undertaking of the work. The steps the government intends to take to speed up the clearance of the file and issue tender for commencement of the reconstruction of the Aldona market. I don't want to, just one sentence I want to make. Ek problem zala, in the panchayat, director of panchayat, ek engineer asa, to retire zalo. And to retire zalo, dekun the file pass zaina. So my only request is if that can be expedited, give somebody additional charge, or I'm told that they are reappointing him with a cabinet decision. Please do that fast so that we can process it and get this file. Otherwise, we don't want lives to be lost. Sri Cruz Silva. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the frequent recurring accident at the junction in Dandiawada, Chinchini. The fear and anxiety experienced by the travelers passing through the area and the residents living nearby are valid and should not be ignored. Swift action must be taken to address the root cause of this accident and to implement preventive measures for the future. Widening of the road to allow the better traffic flow and visibility, along with the installation of traffic signals, can significantly improve the safety of the junction. By prioritizing safety and taking proactive steps to enhance the infrastructure and traffic management in the area, we can create a safer environment for everyone using the road. It is important to listen to the concern of the community, acknowledge the risks they face, and work together to make the necessary changes to prevent further accidents and tragedies. Let us act decisively to address this long-pending issue and ensure the well-being of all individuals traveling to and residing in the Dandiawada, Chinchini. Speaker sir, Speaker sir, या तू काय लागता? Speaker sir, एक मिनिट दी म्हाका. Speaker sir, तू सदां त्या दांड्यावाडा क्रॉस जाता येता, आमचो CMूय कुंकोळी जायत पाड वयता, पूण तुमकां मातशें प्रोटेक्शन आहा कित्याक ते स्पीडीन तुमी वयता थिंगा तुमकां कांय लागना तें, पूण जनरल लोक वयता ती कंटिन्युअस फाटी 15 दीस जाले एक बायल तेज्या पयलीं हांव स्वता तो फोर लेन जावचो म्हणून आसा सगळें हांव मागता जाय ते ट्रायल एंड एरर मेथड थिंग यूज केलाय पूण जालो ना अजून प्रॉब्लेम सॉल्व थिंग डेथ जायताय. येस स्पीकर सर, 0 आवर मेन्शन करचे पयलीं मुख्यमंत्र्याचें मातशें अभिनंदन करता हांव. ताणें फास्ट काल एडमिनिस्ट्रेटर कोविंदादीक बी सस्पेंड केलो, फटाफट आमी इश्यू रेज केलो, सस्पेंड केलो. आतां एक तो इश्यू आहा, सस्पेंड केलो तो वतना सगळें हें उगडें सोडून गेला आनी सगळे आदले रिकॉर्ड जे गोविंदादीचे आहा ते पावस खातात. सो नवो कोण धाडला ताका मातसो धाडून ते कापत बिपत घालूंक जाय, कवर करपाक जाय, नाल्यार ते सगळे रिकॉर्ड काबार जातले. कमिंग टू द 0 आवर मेन्शन, स्पीकर सर, attention of the House is drawn to a family from Kaure Pilla for being in darkness for the past 45 days without electricity. Speaker sir, ही हेडलायन आज हेराल्डाची तुका दाखयता. स्पीकर सर, ही एक फॅमिली आहा कावरे पिल्ला केपें तालुकाची, जंय ताका 8 वर्सां जालीं 30,000 रुपया फारीक करून 15 पोल झाडपाक. तांकां सांगिल्लें 2014 तुमकां जर इलेक्ट्रिसिटी जाय जाल्यार 15 पोल हाडचे पडटले, ताजे खातीर 30,000 तुमी फारीक करचे पडले. तांणी फारीक केले जानेवारी 2016. ताजे मागीर स्पीकर सर तांकां सांगतात तुमी जर पोल हाडटा जाल्यार तुमी व्हरून घाला, ट्रॅक्टर हाडा म्हणून. हो आतां डिपार्टमेंटाक तुवें 3,999 म्हळ्यार 4,000 कोटी दिल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक. एक गरीब फॅमिलीक जर तुमी पोल घालून दिवंक शकता. स्पीकर सर, अशें पेपर फ्लॅश करपाची म्हाका संवय ना, पूण ही हेडलायन सारकी वयर पळय, फॅमिली इन द डार्क फॉर 45 days. स्पीकर सर, हाजे इमिजिएट दिया, सबका साथ सबका विकास जाल्यार बेगीन दिया फटाफट. मातशें जी न्यूज आयल्या ती करेक्ट आसा आनी आय वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन असिस्टंट इंजिनियर आनी junior engineer because this is the way working in the department is not tolerated. आणि काल सुद्धा आम्ही
आमच्या चेअरमॅन ना हावजिंग बोर्डाचो एका हावजिंग बोर्डाच्या ज्युनियर इंजिनियरान आपल्या नांवार फ्लॅट आनी हें घेतला ताका सस्पेंड केले आमी दोग जाणांक. हाका मातशें दी ते Alex suspend Torrens. करा. हाका दिया. फाल्यां सांजचे 6 पर्यंत ही लायट तांकां मेळटली. श्री Alex Torrens. फाल्यां पर्यंत त्याच्या घरात लायट मेळटली चडांत चड फाल्यां आयज सांजचीच मेळपाक जाय पण फाल्यां पर्यंत मेळ्ळ्यार हांव फॉलोअपूय करता ते 6 पर्यंत अरे खबर आहा ताका स्पीकर सर हांव फाल्यां 6 पर्यंत लायट घालपाचो सामको प्रयत्न करतलो आनी करून दितलो. श्री Alex Torrens. श्री Alex Torrens. बिकॉज सर मातशें एड करता ताका इलेक्शन बिकॉज दोन कडेन ते हायवेचेर नावेली हायवे जंक्शनाचेर उदो खंय ब्लॉक जाता आनी सेम हायवेचेर हिंगा आल्ल्यान ब्लॉक जाता दोनी कडेन सॉरी इन ऑलमोस्ट इन कमलिकांड माशमुखार 2-3 कडेन ब्लॉक जाता हे भाशेन हिंगाय ब्लॉक जाता आनी उदो खंय पावला हिंगा नावेली जंक्शनाचेर पपेलच्या साकारां पावला सो ते हुंय तरी इट हॅज टू बी क्लियर्ड तिनी प्लेसीचेर सो आय जस्ट एड दॅट सो मुगे एक रिक्वेस्ट आहा बिकॉज वॉटर म्हणटे क्लियर जर तर भायर सरना हुंय जर तर उदक भायर सरना जाल्यार प्रॉब्लम जाता सो तिनी कडेन मातशें केशे भाशेन एटेन्शन दीन PWDक धाडचें थँक्यू. श्री संकल्प बामणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn on the plight of the people of Mormugao, especially the parents of the students of DPR Primary School at Headland, Sada, as they fear that the school will eventually close down, as during the mid-term of the last academic year, the school management increased the fees, and as a result of which this year the school enrollment dropped considerably to half its strength. Step government intend to take in this matter? Yes. Shri Uriel Limon. Speaker sir, I would like to draw the attention of the House that due to violation of notification number 37/149/2008 dated 11/9/2008 issued at District Magistrate South Goa Margao, the movement of heavy traffic vehicles at high speed is endangering the lives of the people and also cause damage to the heritage houses in Shandor and surrounding areas. South Goa collector should take note of the situation and immediately issue directions to all the concerned departments to enforce the notification referred above effectively. Speaker sir, tisre pusa raise koda. Honorable Minister, I am raising this for the third time in a row, this 0 mention. Please make sure that this notification is implemented. You told me last time you would. Yes, this is the third time now I am raising it. No, but there's nothing, absolutely nothing done. You please look into this. It's a very serious matter. Chandor Heritage Village mu declare ko then sagle truck dale. Mache third time. I'll just check on it. Shri Antanwas. Speaker sir, attention of the House is drawn that there was a landslide at Kortali Junction by the side of the road going into Kortali jetty yesterday evening. More than 500 meters stretch of the hill. The mud has fallen down. People park their two-wheelers and catch buses at Kortali Junction. These bikes which were under the debris were removed and they were severely damaged. The mud is still sliding and there is a fear that all the huge trees which are on the hill, many slide down and create more damage. Worst situation is at Sutran Hill near Sharai Toyota showroom where there is water shortage, water tank which can slide down on the road. Requesting the government please take immediately action on the landslide, maybe constructing in returning wall. Speaker sir, काल स्लायड जाल्ले न्ही आमचे कोर्ताली आनी हांगासर आमकां जाता तितले बेगीन जे आतां हांव पास जातालो तेन्ना देखून माती परत देंवत आसली हांव सरा कडेन मागता जाता तितले बेगीन तांकां PWD जे ऑफिसर आहा तांकां धाडचें कितें ना जाल्यार चड जावपाक शकता. थँक्यू. स्पीकर सर, नोटेड हांव धाडून चॅक करता. श्री रुद्र फर्नांडीस. Speaker sir, attention of the House is drawn due to lack of proper football playground
in village Chimbel. Plans of the government to resolve the same. Speaker sir, Chimla government land ha, je ST जाग्या ST वॉर्डान हा आनी फर्स्ट प्रेफरन्स थिंगा कितें करतलो जाल्यार STच्या लोकांक मेळोंक जाय STच्या भुरग्यांक मेळोंक जाय कित्याक बऱ्यांतले बरे टॅलंटेड भुरगे वयता थिंगासून ते जिखता आनीक चडांत चड इम्पॉर्टंट आमकां NOC IT पाकाच्या नांवार आहा ही प्रॉपर्टी ती आमकां सेम सरांनी आमकां NOC दिवन हें जाता तितल्या बेगीन हो ग्रावंड करचो आनी आमच्या चिंबलच्या भुरग्यांक सगळ्यांक हॅप्पी करचें थँक्यू पेपर्स टू बी लेड चीफ मिनिस्टर. Speaker sir, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. Shri Vishwajit Rane, Urban Development Minister. Shri Vishwajit Rane. Honorable I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. Shri Mavin Guzino, Minister for Industry. Sir, I lay on the table of the House the papers shown against my name in today's list of business. Calling attention, Shri Preman Chet. Because sir, I call the attention of the Honorable Minister to plight of the people, especially from Mayam and Bicholim constituency, regarding supply of drinking water from reservoir constructed at Lamgaon in Bicholim constituency. This reservoir was constructed 28 years back with the capacity of 800 m3, is found with a dilapidated state and a pathetic condition. In case if this reservoir gets demolished due to its present pathetic condition, people from Mayam and Bicholim will suffer to a larger extent for want of drinking water. The proposal for construction of a new 2000 m3 reservoir is pending with PWD department. And considering the urgent necessity of this reservoir, whether PWD department will expedite the procedure on war footing to construct the said reservoir in the public interest. Speaker sir, the existing 800 cubic meter reservoir at Lamgaon in Bicholim constituency is 28-year-old, which supplies the water to village panchayat Mayen, Narwa, Chodna and part of Bicholim city. The GLR is structurally stable and sound. The repair required are only the superficial. There are no leakage to GLR and the same is continuously in use. However, this being the vital water supply infrastructure and the repairing and strengthening of this tank will be undertaken immediately. This department has proposed to construction of the new reservoir with the capacity of the 2000 cubic meter amounting of rupees 3,23,45,989. Considering the increase in the present demand as well as the future demand, the proposal is already taken up and proceed for the administrative approval. The work will be tendered shortly and the same will be executed on war footing. Adequate space for the constructing the new water tank is available for the adjoining existing of the 800 cubic meter reservoir. There should be no fear and anxiety in the mind of the people. Speaker sir, एकूच गोष्ट हांव माननीय मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदता की ती एकूच रिजर्वर आहा आमचे कडेन म्हणजे तीच जर डेमोलिश जालें जाल्यार आमकां दुसरो ऑल्टरनेटीव ना म्हणून पयलीं नवी बांदपाक घेवपाची स्पीकर सर आनी तेच्या नंतर मागीर जी आहा ती रिपेर करपाची. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आसा ती कोणूच मोडिना. आमची कंप्लीट जाल्या उपरांत वयल्यान एक्झिस्टींग दोनूय चलतल्यो. ओके, फाल्यां सकाळीं नवीनूय बी आनी ती बी आनी जुनी मागीर कितें जाल्या उपरांत तुजो विचार जातलो. बट जुनी हय आतां आमी कोण मोडटा मोडिना. येस, नेक्स्ट. Calling attention, Sri Carlos Ferreira, Sri Cruz Silva, Benzi Vegas, Vijay Sridhar, Viresh Purkar. Honourable Speaker, I call to the attention of the Honourable Minister the plight of farmers who have cultivated their fields, which have been laid waste due to flooding the fields caused by incessant rains and breach of bunds. The step the government proposed to take to assist the farmers by payment of compensation and time frame within which the amount will be paid. Answer. No. Answer, Minister. Sir. Krishi Mantri.
Speaker, sir, the Director of Agriculture implemented state sector scheme, Sahakari Aadhar Nidhi, to provide compensation to the farmers due to flood indemnification in view of recent intense rains during the past few days. The Director of Agriculture has taken note of the same and instructed all the zonal agriculture officers to assess damage the paddy and other field of the farmers, and have been told to apply under Sahakari Aadhar Nidhi in prescribed format with supporting document. And the crop loss paid to farmers field of crops is below the Honorable Speaker, आमचे Aldona constituency, so village panchayatin sogle, they are all agricultural based. We have Aldona where people are carrying out farming, Moira, Nashnola, Ukasai, Olaolim Pomburpa, Kalvi Ponole. In sogle band honke podle and water has entered. Therefore, take sogle crop pida zale. Kotasona fokot काम नी, पैसे मोडले, labor हाडले, आणि बी पासून गेलो ते सगळे कुसले. So I'm talking that when there's a breaching of band or flooding of fields, assessment, there should be a time frame for making assessment, sanction and payment of the amount promptly. कित्याक claims, compensation claim वयतात तेन्ना 1 वर्स 2 वर्स वतात फकत पयशे फारीक करपाक. So my specific question is, the payment of compensation and time frame within which the amount will be paid. Honorable Minister answered dila, eligible farmers will be paid compensation. This will go on like this. Every 2 years it will go on. It can't be like this. Farmers need the money for the next crop to be cultivated. Yes. Next. Speaker, sir. वांगडाच उलोवनी सगळ्यांक मागीर उलय Okay. सगळ्यांक उलोवन जावनी आणि कोण उलयता? मंत्री बसून घ्या तुम्ही. जाय ते उलयात तशें काय. विरेश्वरकर. स्टेशनाचेर जो आमी आतां कॉलिंग एटेन्शन घातलेलो आसा. इन ब्रीफ उलोवपाचें आसा आणि लेट मी ब्रीफ तरी करून दी स्पीकर सर. 20-25 मिनिटां चलतलें. स्पीकर सर, जे क्रॉप कॉम्पन्सेशन जे आसा आतां जसं आमदारान सांगलें की ते टायमार मेळना, 1 वर्स 2 वर्सां पासून वयता आनी शेतकारांक खूब गरज आसता. खूब गरज आसता कित्याक आयज तुमी पळयला कितलो पावस पडला, चडूच पावस पडला आनी शेतां चडशीं जाणांची बुडलेलीं आसा. तुमच्या सायडीनूय बुडले, आमच्या सायडीन सगळे ऑल ओव्हर गोवा बुडलेलीं आसा. आतां हांकां टायमार कॉम्पन्सेशन कशें मेळटलें? जशें आयज काल बजेट अनावन्स जालें, 2 दीस पयलीं बजेट अनावन्स जाल्लें. बजेट अनावन्समेंटान अशें आसा की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेंचो बाबड्यान फंडूच काडलेलो आसा, फंड कमी केल्लो आसा. जो फंड कमी केला पयलूच आमकां 1 वर्स वयता कॉम्पन्सेशन मेळोवपाक आनी आतां परत फंड कमी केल्या हितून ते दितले काय कित्याक? एक शेतकरी आधार निधी म्हणटा, आधार दिवपाक जाय. तो आधार म्हणल्यार काबार जावन न्हू, परत दुसरें क्रॉप येता प्लांटेशन, परत आमकां क्रॉप रोवपाक जाय, शेतकारांक परत रोवपाक जाय. मात तें घडना कित्याक आमच्या मतदारसंघांत पासून, सांजंद्रे मतदारसंघांत पासून कितलेशे जाणांची पेंडींग आसा ते परत परत आमकां विचारता. आनी खूब कमी म्हटल्यार जांकां निधी मेळटा 5,000 पासून मेळटा. म्हणजे 5,000 स्पीकर सर कितें जाता? आतां आमचे शेतार वयता 50,000 1 लाखाचो डॅमेज जाता आनी तांकां निधी फक्त 5,000ची मेळटा. हे खंय ना खंय वाडोवपाक जाय सरकारान आनी खंय ना खंय मिनिस्टरान हे दखल घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आनी एक पॉयंट आसा. स्पीकर सर, जो गव्हर्मेंट आसा, आतां गव्हर्मेंटान एक हे लोन फॅसिलिटी म्हणून फार्मरांक लोन म्हणून एक फॅसिलिटी प्रमोट केल्ली आनी ते लोनाची हितून म्हणजे कृशी कार्ड घेवपाचें आनी कृशी कार्डान तुमी अप टू 5 लाखाचो लोन घेवपाक मेळटा. 5 लाखाचो लोन घेतलो. आतां कितलेशे जाणां प्रमोट केले म्हणून सरकार एक ओपन केलें, एक कितें तरी स्कीम काडले म्हणून सरकार लोक हॅपिली घेतले, लोकांनी हॅपिली घेतले. आतां लोन काडले, वर्स जाले आनी वर्साच्या नंतर म्हटल्यार 7% इंट्रस्ट जो आसा तो बँक जनरल सेक्रेटरी ना जनरल स्पीकर सर हे शेतकारांक लागता. स्पीकर सर हे जनरल 7% ना 7% स्पीकर सर इंट्रस्ट लागता. हे इंट्रस्ट सरकार भरतलो म्हूण सांगलेले. आतां कितें जालें, लोकांनी 1 लाख घेतलो, वर्स जालें म्हणटकूच 7,000 हो इंट्रस्ट जो आसा तो सरकार भरपाई करतलो म्हणून सांगलेलें. अजून पर्यंत स्पीकर सर कोणाचेच जाल्लें ना.
लोनां बाबडे शेतकारांनी काडली, लोन काडून आतां तेंच्यांनी भरलें, पण आतां तांकां इंट्रस्टूय भरचो पडलो. म्हळ्यार सरकार जेन्ना स्कीम काडटा ती इम्प्लिमेंटेशन सारकी जावपाक जाय आनी तांकां दिवपाक जाय. हांव सीएमा कडेन मागता की हे जे कोणाची उरलेली आसा तांकां क्लियर करचें बेगांचे, मिनिस्टरांनी क्लियर करचें. आनी हो कंपन्सेशन स्पीकर सर आसा तो टायमार मिनिस्टरान दिवचो. एक शेतकारांक खूब, आनी तुमकां खबर आसा कितली गरज आसा ती. परत परत सीएमा कडेन मागा, फंड मागा, स्पीकर मागा. सिल्वा उलयात. कसं वेर्ली कॉन्स्टिट्युन्सी फाटली 30 वर्सां शेत रोयनासलीं, ती फाटली 2 वर्सां एटलिस्ट आमी 10 लाख स्क्वेअर मिटर रोयले. जे क्लब हाऊस केला, 2-3 क्लब हाऊस केला, त्या लोकांनी क्लब करून तेमी एक कल्टिवेशन स्टार्ट केल्लें आहा. सो आनी आतां 10 आहा ते आमकां 20 करपाक जाय. सो तेमकां आतां हे वर्सा पावस पडोन तांकां इतली डॅमेज जाल्ली आहा. सो ती डॅमेज तांकां बेगीन दिवची म्हूण हांव मागता. येस डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. येस उलयत. स्पीकर सर, हो जो पावस पडला तो पावस मातसो खूब तेंपान इतलो चड पावस पडिल्लो आहा, पूण इतले बेगीन सगळ्यांची शेतां काबार जाल्या. स्पीकर सर, तुमच्या मतदारसंघान अशे रिपोर्ट आहा पावस पडलो की पैंगिणी गालजीबाग रस्तो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे रिटेनिंग वॉल ब्लॉक जालो आनी सगळ्यांक वयल्यान हें केलें. आजूय बुडला. हें मेळटा. हांव तुमकां ओगी तुमच्या हाजेर सांगता, कित्याक सगळ्या कडेन हें जाल्लें आहा. तुमी कांय हें उलोवंक शकना स्पीकर सर. पूण काणकोणचे तेन्ना फ्लड जाल्ले 2009 ते भशेन परतें एक सिनारियो जाल्ले भशेन दिसता अशें हांवें पेपरार आयिल्लें आहा. सो म्हज्याय मतदारसंघांत जाल्यार सगळ्या कडेन जाला. बाब रवी नाईक म्हणटा तो सिनियर मंत्री आनी कूळ कायद्या खातीर, कूळ हें टॅनन्सी खातीर इतलो झगडुपी. सो तुका खबर आहा कितले गरीब शेतकार आसता आनी तांची कितें पोजिशन आहा तें. ही तुजी आधार निधी म्हूण आहा पळय, ती निधी म्हण ती न्हिदोवपाची शी दिसता. ती सुशेगाद येता, न्हिदता ती निधी. 40,000 पर हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेट केले, एप्लिकेशन दिलें जाल्यार तुका 40,000 रुपया मेळटा. 40,000 म्हळ्यार व्हडलें कांयच न्ही. स्पीकर सर, हांगा खूब आमदार आसात जे म्हजे भशेन एक म्हजे बरोबर चड व्हडलो रेजिनाल्ड, जे सगळे आमी शेतकारांक दितात. म्हळ्यार एग्रीकल्चर हें सीड, फर्टिलायझर, हार्वेस्टिंग सगळें आमी करून दिता. पूण इतलें आसून पसून म्हाका दिसता तांचें जें लेबर हें आहा तें पसून 40,000 तें बसना. बट एनीवे ती एक रेट फिक्स जाल्ली आहा. तुजे कडेन नवो डायरेक्टर आहा, डायरेक्टर एफिशियंट, हांगान आहा फोर्स आनी काम करतलो. हांव परतें सांगता तुमकां, तुमी म्हणलां की एप्लिकेशन करचें म्हणून. एप्लिकेशन करचें बरं, तुगेलो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आहा, तांच्या अंडर आनी ऑफिसर आहा, तांकां सांग मातशें भोंवा म्हणून. स्पीकर सर, आमच्या गांवांनी कितें जालां की कृशी कार्ड सगळ्या कडेन ना. शेत हांव रोयतां पूण शेत आसा ताजे नांवार, कोमुंदातीचें शेत तो टॅनंट ना. स्पीकर सर, कितें जाता असल्या लोकांक कांय निधीच घेवपाक मेळना. म्हणटा आमी कितें करतात, तांकां डायरेक्ट आमी सपोर्ट करतात. नाजाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी आहा, तांकां सगळें मेळूंक शकता. आमदारान कित्याक दिवंक जाय त्यो दिवच्यो कित्याक पडटा? कित्याक दे डोंट क्वॉलिफाय फॉर द कृशी कार्ड. म्हणून हांव मंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट करतां की हें जे फ्लडा खातीर डॅमेज जाल्या तर तुमी तुमच्या ऑफिसरांक ऑन द स्पॉट धाडात, तांकां रिपोर्ट घेवपा जायात. आनी थंय फार्मर क्लब्स आहा. आतां बाब क्रूज सिल्वान सांगला ते भशेन तांचे फार्मर क्लब आहात, तशें आमचे थंय बी फार्मर लिडर आहात. हो जाणा की हे सगळे वाठारांत कोण रोयता, कोणाचें तें, कोणाचे आज्याचे नांवार आशिल्लें, ताच्या बापायच्या नांवार पडलें आनी जो भुरगो रोयता. सो ताका वचपाक जाय, तें सगळें खबर आसता तांकां. पूण रिकॉर्ड्स डोंट इंडिकेट एवरीथींग स्पीकर सर. सो ताजे खातीर तुजो डायरेक्टर बरो आहा, तूं ताका कामाक लाय. तो काम करपी, तो काम चोर न्ही तो. सो ताका लाय आनी ताका सांग थंय वच आनी बाबा तुज्या ऑफिसरांक धाड, डॅमेज एसेस कर आनी हें असेंब्ली सेशन सोंपचे पयलीं तांकां पयशे दिया. स्पीकर सर, हें सरप्लस बजेट मुखेलमंत्री सकयल पळयतात. सरप्लस बजेट शेतकारांक पयलीं पावा. जय जवान जय किसान हें स्लोगन पयलींचो. सो तुमी पयलीं शेतकारांक पावा. असेंब्ली सेशन जावचे पयलीं पयशे पावूंक जाय. चंद्रकांत शेट्टी स्पेसिफीक आहा, खूब जाण उलोवपाचें आसा. तुमी इल्ले थोड्यांचें तुमी ऍड करात, तुमी कितें सांगपाचें तें. मेले विजयान सांगलें तशें एग्री करता. सर खरें सांगता, ते शेतकऱ्यां कडेन गेले न्ही, आमी हांगा उलयता, कागदारूय आसा, जेन्युनली तांकां काय मेळना.
तुमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान तो कृषी कार्ड ना, ते कृषी कार्ड कोणाक मेळोंक शकना. आमी 6 जाण आसा, बापायच्या नांवार प्रॉपर्टी आसा, म्हाज्या कडेन आज कृषी कार्ड ना. तो म्हणटा म्हाका काय ना, म्हजें शेत गेलें बुडावन. फायदो कितें? पावसाचे सर उलयता शेत बुडोवन गेलें. ना पूण सर हाचेर तुमी सिरियसली पळयात सर, कळ्ळें न्ही. तुमी कितें तरी अल्टरनेटीव तुमच्या ऑफिसरांक सांगात सिरियसली हेचेर करात. लोकांक मेळो न्ही पयशे, ग्रावंड हेचे रिजल्ट दिसो न्ही, आनी कांयच नाका. येस, श्री प्रवीण शेठ. सर हांवें एक क्वेश्चन घातलेलो ह्यात शेतकरी आधार निधीच्या संदर्भात, आनी बिचोले तालुक्यांसून फक्त 56 केसीस सँक्शन जाल्ल्यो अशें म्हाका आन्सर दिल्लें आहा, आनी 96 केसीस पेंडींग आहा. तर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक एक सांगपाक सोदतां, ह्यो पेंडींग लिस्ट जे चड उरता ते बेगींतल्या बेगीन जशें आमच्या बाकीचे कलिग्सांनी सांगलें, एका बजट वाडोवन निधी वाडोवपाक जाय. हे मातशें ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी ऑनरेबल सीएमान हेजेर लक्ष घालचें. थँक्यू स्पीकर सर. श्री अलेक्स लॉरेन्स. स्पीकर सर, हे पावटी पावस भरपूर पडला, सो इनफ ऑफ मनी तुगे बजेट आहल्या पासून पावपाना तुका. जे दिसान आज फाल्यां जर तर पास बंद जायना जाल्यार म्हाका सुद्दां 70% शेत वयतली. बिकॉज मोस्ट ऑफ द फिल्ड्स आर लो लायंग. जी वयर आहाय ती उतली, बट सकयल आहाय ती 70% वयतली. आनी एक 2 दीस पास पड जाले मॅक्झिमम. आज देवाका मागोता की आज आनी पास पडना जाल्यार पुरो म्हूण. दीस इज द सिट्युएशन एज ऑन टुडे. रेड अलर्ट न्ही. आनी बाब विजय म्हणटा एग्रीकल्चर डायरेक्टर यंग आहा म्हूण. आय वॉन्ट टू आस्क हिम, I want to ask Bab Vijay Sardesai, what stops him from going and getting it done? He is the director. Here speaker sir answer कितें आहा की तुवें एप्लाय करपा जाय. दर चीफ मिनिस्टर ताका डायरेक्शन दिता, तूं वचून हें कर, सर्वे कर आनी डॅमेज आपल्याक रिपोर्ट दी. तो करतलो. तुवें ताका सांगूंकूच ना जाल्यार कशें करतलो तो? सर हांवें कित्याक म्हणलें तेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ती डायरेक्टरागली. मिनिस्टरान सांगू सायनाका. एक मिनिट राव मरे, म्हाका उलय न्ही. It is he is सारकें तेगे inborn as a director तेगेली duty that cannot be absolved. He has to give a report to the minister. Minister aware करपा जाय fund आनी हाडपाक. So it goes the other way, not this way. Because he is the agriculture, that is his job. Now what is important is irrespective. I am not here to castigate. But 10 म्हणून सांगता. Second thing, हें पडे आहा हे पावटी जाल तें नेक्स्ट टायम बरें पोत्तून जावपाक शकता. सो कितें स्टेप्स घेवपाचे ते आयडेंटिफाय कर. सेंड इट टू WRD टू गेट इट डन. आनी जे कोण शेत बांद सारकें नाय आनी कितें नाय ते आयडेंटिफाय करून लाय आतांच, सो दॅट नेक्स्ट इयर इट कॅन बी डन एंड इट कॅन बी कॉम्पन्सेटेड. आनी आतां कृषी कार्ड बी म्हणटा तेजेर आय जस्ट वॉन्ट टू एनलायटन द हावस ऑल्सो की कृषी कार्ड सगळ्यांक दिवपा लागले. आमगे कृषी कार्ड ऑलमोस्ट 80% कृषी कार्ड काबार जालें. इवन दुसरो रोयल जाल्या पासून कृषी कार्ड दिता. समज तुगे शेत आहा आनी हांव रोयता, म्हाका कृषी कार्ड मेळटा एज पर द न्यू स्पेसिफिकेशन्स ऑफ हें कृषी कार्ड. सो कृषी कार्ड म्हणटा कोण स्टॉप करना. कृषी कार्ड डजंट बिकम ओनरशीप. आमी ते इतली केलां, इतली उलयलां आमी की डिपार्टमेंटान ओवर द इयर्स वी हॅव स्पोकन, वी हॅव गॉट इट डन की कृषी कार्ड इज नॉट श्री मायकल लोबो. आतां नेक्स्ट स्पीकर सर, हांव रिपीट करूंक सोदिना जे दुसऱ्यांनी केला. म्हाका स्पेसिफीक आन्सर जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो, इज द मिनिस्टर फॉर फायनान्स, की आतां जी शेतां बुडल्या तितूनसून मोर दॅन 60% लोकां कडेन डॉक्युमेंट ना. म्हणजे तेंची जे आज्याची आसली कोणा कडेन कृषी कार्ड आसले ना. कोण रोयल्या शेतां, कोण रोयल्या, व्हेरी स्पेसिफीक दीस इज, कोणें शेतां रोयल्या ताका पयशे मेळपाक जाय. आतां हे तालाटी आयडेंटिफाय करतलो. who will help the zonal officer एग्रीकल्चराचो. मागीर तितून आमचे पंचायत मेंबर आहा, सरपंच आहा, सेक्रेटरी आहा, सगळ्या फार्मर्स क्लब आहा, सगळ्या. पूण जे लोकांनी शेतां रोयल्या आनी तेंची शेतां बुडल्या, कुसल्या पळय ती, तितल्यांकू कंपेन्सेशन मेळपाक जाय. आनी शेतकार रावल्या, म्हणजे आमच्या घरा लागीं आतां कितकेशेच शेतकार येयले आमच्या आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. येता एवरी डे इन द मॉर्निंग, सर शेत बुडलें, 8 दीस जाले पोनाक आहा, तेजे वयर उदक आहा, 100% ते कुसले. सो आमकां परत लावचें पडटलें. आतां पावस थांबलो उपरांत परत लावपाक जाय.
सो आमकां सांगलां तेणी म्हणजे थोडें आमकां हें लेट हाडचें पडटलें म्हणजे हार्वेस्टिंग मशीन. म्हाका स्पेसिफीक आन्सर चीफ मिनिस्टरान दिवनी की आपूण सगल्यांक कंपेन्सेशन दितलो, म्हणजे कोणा कडेन कृशी कार्ड ना, कोणाचे फॉर्म 14 नांव ना, तांकां बसून दितलो जे कोणें लायला पळय ते. थँक्यू स्पीकर सर. दिनेश काब्राल. आयचे जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला तेजे उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर. स्पीकर सर, सगळ्यांनी आपणाची भावना एक मिनट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनटांनी उडयता. सगळ्यांनी आपणाची भावना प्रकट केल्या. भावने भितर आमी सगळे भावने भितर वयता स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक हांव म्हज्या कलीग डॉक्टर चंद्रकांत शेके उलयतालो. स्पीकर सर, कोणे हाडयला सर म्हाजे बापायचो जागो, आज्याचो जागो म्हाज्या नांवार आमच्या पुतवांनी करपाक? कितले वर्सां रावतले सर स्पीकर सर? आनी कितली वर्सां रावतले? आनी मागीर टॅक्स पेयर मनी आमी म्हणटा स्पीकर सर, सगळ्याचे लोकांचे पयशे ते तांकां दिवपाक कांय अर्थच ना. पूण सारकें करपाचें स्पीकर सर. तेंचे भितर झगडी चालू आसा, तितू भितर कोणाक दिवपाचें स्पीकर सर? स्पीकर सर, हे सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो सभागृहाक उलोवपाक, प्रेसाक उलोवपाक, हेका उलोवपाक, पूण खंय तरी जे आमदार आसा जेंकां दिसता न्ही तेंच्या नांवार करून घेवपाचो, तांकां पयलीं हेल्प करचो स्पीकर सर. तुमकांय खबर आहा हांव कितें म्हणटा तें. दुसरी गोश्ट स्पीकर सर, आज जी शेतां बुडल्या ताका वेगळे वेगळे कारणां आसा स्पीकर सर. एक कारण की फिलिंग करता नाकाल्या जाग्यार, कन्वर्जन करता खंयच्या जाग्यार. आज कलांगूट बंगलोर तो म्हणटा बुडल्या म्हणटा पळय थंय शेतां पुरयल्लीं आसा स्पीकर सर. हेजेरूय सीएमान आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर लक्ष घालपाक जाय. तलाटीन रिपोर्ट करपाक जाय स्पीकर सर. तलाटी कांयच रिपोर्ट करना स्पीकर सर. खंयच्या खंय पुरोवन वयता स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर की म्हाका दिसता तुमी शेतकार, तुमी तुमच्या वाठारांत खुबशीं शेतां अशीं जाल्लीं आसा. सो हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर कडेन मागता की हे जे तोडगो दिता टॅक्स पेयराचो मनी सारको दिया आनी लोकांक जेंकां आपणाच्या नांवार करपाचें ना आमी कितें करूं शकता दोतोर? सो मातशें दिसता ते करून घेवपाक जाय स्पीकर. थँक्यू. येस, श्री रुद्र फर्नांडीस. स्पीकर सर, हाच्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलोवपाच्या पयले सुवातेर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बरेंतले बरें काम करता. केन्नाय कितें सांगल्यार रोखडी टिमींग धाडटा, डायरेक्टराक धाडटा. ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा ताका. तशेंच हे पाट भरपूर पावस पडलेलो आहा गोंयान आनी आख्ख्या गोंयान अशीं शेतां बुडलेलीं आहा. तशेंच एक एक पाट वॉटरवे आहा जे स्मूथ फ्लो जाताले ते एक एक पाट एक कडेन चोक जाल्लेल्या कारणाक लागून लोकांचे खूब त्रास आनी हे जाल्ले प्रॉब्लम जाल्ले लोकांक. ताका लागून कॉम्पेन्सेशन तांकां हे पाट मेळोंक जाय, कित्याक फरीत तेंची शेतां बुडलेलीं आहा. कित्याक पर्सनली हांवें वचून पळयलेली आहा. आनी जाता कितें कॉम्पेन्सेशन घेतलो जाल्यार तेंचे 1 in 14 तेंचे एक पाट पायच्या नार आसता, लेट ग्रँडफादराचे नार आसता आनी तांकां त्रास जाता ते कॉम्पेन्सेशन घेवपाक. ते मातशें व्हेरीफाय करून तांकां कोणें पळय रोयला तांकां ते कॉम्पेन्सेशन मेळता तशें करचें. आनीक थोडे कोणें मॅनग्रोव्ज आनी ते व्हावूय चॉकअप जाल्यार तेय मातशें बेगीन करचें. आनीक 1 in 14 नार हाडपाक कोणाच्या भुरग्यांच्या ते फॉर्मेटी बेगीन करचें. थँक्यू. येस, श्री अटॉर्नी कोस्टा. स्पीकर सर, जे कॉलिंग अटेन्शन हाडा रिगार्डींग फ्लडींग आनी जे आमगेले पॅडी फिल्ड्स जे डॅमेज जाले, हांव स्पेसिफीक आमच्या केपेंच्या मतदारांक सांगूंक सोदतां. आनी कित्याक आमगे विजय बाबान सांगलां डायरेक्टर बरो हुशार आनी यंग आहा म्हण, आनी म्हाका चड होका कित्याक आमगे मतदारसंघात तो आमगे शेजारी. सो हिंग पारोडा, अंबावली, बारशें म्हाका विडियोज येयले आनी आमगेले बारशें बीन त्या वाठारांत दिस कृशी कार्डाचो इशू आहा बिकॉज तेंगेले तें फॉर्म 3 ताका लागून 1 in 14 फॉर्म ना. सो तांकां बिफोर द एंड ऑफ दीस सेशन, हे सेशन काबाज आसूं पयलें सगल्यांनी डिमांड आहा ते भाशेन सगळ्यांक बिफोर एंड ऑफ द सेशन तेंगेलें कंपेन्सेशन दिचें, नाल्यार 1 वर्सान 2 वर्स जावचें न्हू. दीस इज माय स्पेसिफीक पॉयंट. श्री केदार नाईक. स्पीकर सर, जेन्ना आमी शेतकार भावांचे उलयता आनी ज्या तरेन ह्या दिसांनी पावस पडला आनी थोडे शेतकार जे आसा आमच्या सालिगांव बार्देजान सगळ्याकून चड शेतकारी शेत प्रोड्यूस करता आनी ह्या दिसांनी ज्या तरेन पावस पडला म्हाका दिसता सगळीं शेतां बुडल्या आनी आमच्या वाठारांत थोडे शेतकार अशे आसा जे ट्रेडिशन फक्त वाचोवपाक लागून म्हणजे तांकां फायदो कांय ना पूण आपल्या जाणट्यांनी दिल्लें ट्रेडिशन वाचोवपाक लागून शेत लायता आनी ते कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन येतूय आसा आनी ज्या तरेन शेतां म्हाका दिसता बुडल्या गरज आसा की आमी तांकां बरे तरेन कंपेन्सेट करपाचें. कित्याक जेन्ना आमी फार्मींग प्रमोट करूंक जाय गोंयान म्हणटा, आमी स्वयंपूर्ण जावंक जाय म्हणटा, तेन्ना म्हाका दिसता गरजूय आसा की आमी जेन्ना तेंच्या वायट टायम जेन्ना आसा फार्मरांचो त्या टायमार आमकां जाता तितलें आमकां सरकारा कडेन जें जाता तितलें तांकां कंपेन्सेट करचें हो रिक्वेस्ट आहा. थँक्यू. Speaker sir, I rise to support the calling attention moved by my colleague Dr. Carlos Alvarez and others. Sogle Uluele, I will not take long, but I think farmers are our
background, agriculture and industry, which Speaker Sir Barikshe, this is the only sector where there is no business convention of crop insurance, and basically the farmers are everything. आज जेन्ना मुखेलमंत्री आपल्या बजेटान praises the kisan and everything, I think since this looks like, as per the Chief Minister, it is a man-made disaster with the way it is flooded. There are a lot of questions on the carrying capacity of Goa. But शेतकारांक म्हाका दिसता हुंय ना हुंय अन्याय जावपा शिरीपणा. So that compensation has to be uniformly distributed, not only in one sector, but across. We need to, as a special case, let us all move forward and support ki sogle akkya bagani, all over Goa, the compensation has to be given at a very fast pace. Yes. Minister. Mantri. Speaker sir, जे गोंयांक ज्या पावस येवन सगळें बुडलां, सगळें शेतां बुडल्यांक, ती म्हाकाय खबर आसा, मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा. आनी ताका लागून आमी ठरयलां की ज्या बेगीचे बेगीन, आमी काल वचून डिस्कशन केलां की बेगीचे बेगीन वचून ते आमी सगळे असेसमेंट करचो तेजो, आनी तांकां कंपन्सेशन मेळपाक बेगीच्या बेगीन आमी प्रयत्न केले, रोखडे दितले. आनी हे आमी कित्याक आमकां जाय, आमी शेतकरी जे आसा, आमची शेती ज्यो आसा गोंयच्यो सगळ्यो जे रोयल्ले जाय आमकां, ताका लागून आयज खुबशे आमचे लोक सगळे शेतां रोवपाक लागल्यात. कारण आयज शेतां पासून आमी जे आसा, नाल्यार आमी ते शेतां रोयना, शेतां विकली आमी परकी जातले. ताका लागून आयज तेंची भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेतला, तेंची भुरगे आयज सगळे ते रोयतात, इंट्रस्ट आहा. म्हण तांकां लागून आमी भुरग्यांकूय एनकरेज करपा लागून गोवोरमेंट तांकां जाय तितली मदत जी कितें करपाक जाय, ताका लागून आमी डायरेक्टर आगरच्या सांगलां की वचून सगळ्या 12 तालुक्यांनी असेसमेंट करात आनी तेजें कितें लुकसाण जालां तें बेगीच्यान बेगीन आमकां सबमीट करा. स्पीकर सर, फक्त एकूच ॲड करता, तुजो विशय ॲड करता. हांवें एलिक्यू घातलेली 12C स्टार एलिक्यू 12C, तितून म्हाका रिप्लाय येयला आनी तितून खुबशे सँक्शन्स जाल्ले आसा. आतां तितून 2000 पासून मेळला सँक्शन अमावंट. 2000 स्पीकर सर आयज चिंतूंक शकता, तांकां 4 फावटी थंय वयचें पडटा ऑफिसान, येवपाक वयचें पडटा, थंय एप्लिकेशन दिवचें पडटा. सो हें जावन पासून 2000 कोणाक कंपन्सेशन मेळटा. आयज खरेंच परिस्थिती इतली विकट आसा आनी 2000 घालून कितें फायदो स्पीकर सर? खंय ना खंय ते वाडोवपाक जाय. दुसरें म्हणजे हांगा रिप्लायान आनीक दिलां की एलोकेशन फंड्स for the scheme component for the year 2023-24 was fully utilized. These are the additional cases received during the end of financial year. So speaker sir, जो केसीस आसा एडिशनल म्हणटा पळय त्याच वर्सा भितर ती क्लियर जावपाक जाय. शेतकारांक तरी त्रास करून दिवपाक जायना आनी आमकां एश्युरन्स जाय की बेगांची बेगीन क्लियर जावची. स्पीकर सर, आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे हितूर निलेशान सारको म्हणजे आमी एकदां भावनीक जावन उत्तर दिता, बट टेक्निकली जे प्रॉब्लेम आसा ते आमच्या लक्षांत घेवपाक जाय. बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांचे डॉक्युमेंटेशन हो विशय आहा, बट तो कन्सिडर करून सुद्दां आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक वचून सर्वे करपाक लायता. फक्त तांच्यांनी जे कोणी लायला ते एक एफिडेविट तरी मिनिमम दिवचें पडटा फॉर द रिकॉर्ड पर्पज. तो रिकॉर्ड पर्पज आमी घेता आनी तांकां परत कोणाकूच ऑफिसान फावट मारपाक लायना, तांच्या कडल्यान बरोवन घेता आनी पयशे तेंच्या अकावंटाचेर घालता. सेशन सोंपा पर्यंत तें जावचें ना, म्हाकाय खबर आहा, कारण सर्वे करपाकूच उदक पयलीं सकयल देंवचें पडटा, टेक्निकली इतके दीस लागता. बट विदीन द 2 months 2 म्हयने लागतले. हांवें डायरेक्टराकूय विचारलां, 2 म्हयन्याच्या भितर जितके एग्रीकल्चरिस्टांचे जितक्यांचे भात शेती आसत किंवा दुसरे कुळागर वेगळे कितें आसत, जी डॅमेज पावसा खातीर जाल्या, पावसाच्या उदका खातीर जाला, ताका जें कॉम्पेन्सेशन एज पर द लॉ म्हणजे आमच्या कायद्यांत वाडोवचें पडटलें तें मागीर आमी आत्तां काय वाडोवंक शकचे ना, तें मागीर वाडयता. फाटल्यो केसीस कितें उरल्या, मॅक्झिमम जें कितें कॉम्पेन्सेशन आमच्या स्किमींत आसा पळय न्ही, तें मॅक्झिमम तितक्या जाणांक दिवपाक लायता. हाज्याय पयलीं आमच्या सरकारान फाटले फावटी हांव परत सांगता, म्हणजे 2 वर्सां पयलीं आमी CM रिलीफाचे एडिशनल चॅक दिल्ले तांकां, एडिशनली प्रत्येकाक फाटले फावटी एकदां दिल्ले तशेंच. ओके, ते म्हणजे 2 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यांचे फाटल्यो केसीस आसा पळय न्ही त्योय बी हे फावटीच क्लियर करपाक लायता.
आनी त्यो सगळ्यो विदीन 2 months म्हणजे आमी जुलय म्हयन्यान आसा ऑगस्ट सप्टेंबर चडांत चड 7 सप्टेंबराच्या पयलीं चवथीच्या पयलीं सुद्दां सगळ्यांच्या अकावंटाचेर पयशे जे आहा पळय न्ही ते घालपाक लायता आनी वॉट एवर सपोर्ट जाय पळय न्ही तो पूर्ण सपोर्ट दिवपाक लायता सगळ्यांक त्या ती सर्वे आमचे सगळे ZDOs आपल्या स्टाफाक घेवन सर्वे करून वचून त्यांचो फॉर्म भरून घेतले त्यांचो अकावंट नंबर भरून घेतले तांकां कोणाकूच आमच्या ऑफिसांनी येवपाची गरज ना आनी तांच्या अकावंटाचेर पयशे जे आहा पळय ते डायरेक्टली आमी ट्रान्सफर करता केसीस कितें पेंडींग आसा ती जर तांकां ते पयशे दिवपाक जाय आसत जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंटा कडल्यान हांव पयशे दिवपाक लायता उरता उरलो विशय एकूच तुवें इंट्रस्ट सबसिडी बी सांगली पळय न्ही इंट्रस्ट सबसिडी आमी 4% म्हटल्या 4% म्हणजे 7तले 4% जे आसा पळय न्ही ते आमी दिता 3% तेंच्यांनी मुख्यमंत्री एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता मिनटां ओके ते आमच्या कडेन आयच्या डेटीक एप्लिकेशन पेंडींग ना तेंच्यांनी लोन घेतलें काय ना एक एप्लिकेशन ZDOक दिवचें पडटा आयच्या डेटीक तरी एकूय एप्लिकेशन पेंडींग ना सबसिडीचें जर तेंच्यांनी डायरेक्टली ऑनलायन बँके कडल्यानूय जाय जाल्यार हांव घेवपाक लायता तूंय दिल्यार जाता डायरेक्ट एग्रीकल्चराक डायरेक्टराक दी डायरेक्टराक तेंच्यांनी भरल्या ती सगळ्यांची इंट्रस्ट सबसिडी जी आहा पळय न्हू ती 100% इंट्रस्ट सबसिडी तेंच्या बँकेक आमी डायरेक्ट धाडटा एक्चुली ह्यान फुडें हांवें ताका सांगलां की ऑल बँक्स म्हणजे जे एग्रीकल्चर लोन म्हळ्यार जाला कितें थोडे जाण जे आहा पळय न्ही एक्चुली एग्रीकल्चर लायत ना कृषी कार्ड आहा तेजेरूच लोन घेतात खरो एग्रीकल्चरीस्ट थंय उरलो मागीर ते फक्त ते एवरी इयर रिन्यू करपाक जाय म्हणूनच घेतात थोडे जाण त्या खातीर आमकां ते एक फॉर्म भरपाची सिस्टम दवरल्या आमी ती भरपाची दवरल्या म्हणजे जेणे करून ते आमी बँकेक डायरेक्टली आनी तेजे वर्सभराचे लोन ते तो पे करच्या पयलीं आमी इंट्रस्ट सबसिडी दिता ताका जेणे करून तेणी लोन भरचें आनी फुडल्या वर्सा रिवायज करचें 1 लाख रुपया जर घेतलो तेणी तूं म्हणटा तशें 7,000 आमी 4,000 रुपया आमी भरतात 3,000 रुपया ताका भरचें पडटा आनी ते दिल्या उपरांत ताका डायरेक्टली लोन मेळटा ताका वयल्यान शुअरिटी रावचो पडना आपली जमीन घाण दवरची पडना आतां डायरेक्टली कृषी कार्ड दिवपाचें 1 लाख रुपया घेवपाचो वर्साक 7,000 रुपया फक्त इंट्रस्ट भितरले 4,000 रुपया सरकार भरता 3,000 रुपया तेणी भरपाचें एकदांच 1 लाख रुपया भरलो काय परत 1 लाख रुपया घेतलो ताका बँकूय कांय विचारूंक वचना रेगुलरली भरले जाल्यार ते करता आनी अकॉर्डिंग टू आमकां सगळ्या आमचे जे शेतकरी आहा पळय न्ही ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक मदत करपा खातीर ज्यो गजाली आमचो डायरेक्टर नवीन डायरेक्टर आसा सगळ्या ZDO ऑफिसांक तो इन्स्ट्रक्शन दितलो सगळे सर्वे करतले सर्वे करूंकूय थोडो टायम लागतलो बट जाता तितके बेगीन जे आसा पळय ते पयशे सगळे तांच्या अकावंटाचेर घालता दुसऱ्या वर्साक दवरना ह्या वर्सा भितर क्लियर करपाचें चवथी पयलीं म्हणटा चवथी पयलीं दिता सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता